सुदीन स्वामी दिव्य वृंदावना मुख्य प्राणाक साष्टांग नमन कोण परमाचार्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी दिव्य चरण पद्म युगळाक नमस्कार करून हांगासर सर्व जनाला मलगडार आशीर्वाद घेवन दोन उत्तर उलोवचे पावता। आयचे पंचा दिवस पंचम्याचे माळा फस्ट दिवस तुलान महाभारताचे पारायणाचे पुराण वाचनाचे तात्पर्य प्रवचन करता आशिल्ले विद्वान श्री हरिप्रसाद शर्मा उडुपी तांणी बेंगळूर संस्कृत विश्वविद्यालयांत विद्वान पदवी कोण आता वेदांत निर्णयाचे अध्ययन करता आसाची तांकां चातुर्मास समिती वेंकटरमण देवळा आडळत मुक्तेश्वर मंडळी तर्फे हांव स्वागत करता। कालचे दिवसाक कद्रू शाप कशी निवृत्ती करची तशीच पांडवान कशी ओड जाता तेंगेल मध्य एक विचार भेद आयलो ते वरता वरता मुखार महाभारत जो कारण कसो जालें म्हूण तें सविस्तार अरगिना म्हणे लाखाचे ते घर ते सुरंग करून भायर येयलें बकासुरा वध केलेले भिमान तशीच पांचाल देशाचे राजकुमारी पांचालीक संयवर केलेले असल पुरा विषय येता लास्टाक व्यासपीठीर आशिल्ले प्रवचन करता श्री प्रसाद शर्मा मास्टरान सांगले कथा म्हळ्यार फायच्या दिवसाक म्हळ्यार आयच्या दिवसाक आमगेल संस्थाना देवालय जल्मवृत्तांत कशी तांगेलो जल्म जालो ताजे मुखारचे अध्याय आयचे दिवस आयकुचे आसा। आमकां आयचे दिवस म्हळ्यार आमगेल देवा संस्थाना देवालयक जन्म कालपी म्हळ्यार कोणी जेव्हा कालपी चमकल आसा तांकां कळटा येद्रा यमून हळता बदीन पुराय ते मोगरांच्या घर मध्येंत व्यास जन्म भूमीन भव्य जावन आशिल्लें ते बालव्यास मंदिर सांगताच की तिका सत्यवतीक मत्स्यगंधा म्हणून सांगचें ती मोगरांची चेल्ली ती तिका तिगेले पराशर मुनीले आनमाल जन्म घेतिल्लो वेदव्यास तेन्ना तो एक तिका वर दिता सत्यवतीक योजनगंधा ती खंय येतला तिगेलो परंबळो अंगाचो सुगंध योजन त्या प्रसरत खंय मागीर तिका वर्डीक जाता सत्यवती म्हणून नांव जाता हें हांव फुडें आयकलां प्रवचनान आयच्या दिवसाक आमगेल देवालय संस्थाना देवालय कशी जल्म जाता म्हणून आयकुच्याक कातुरतेरी आयिल्ली आसाची सर्व समाज बांधवांक हांव स्वागत करता। तदनंतर पद्मनाभपै बोंबय हांगेले संतवाणी कार्यक्रम घडचे आसा। शंकर शेणे हार्मोनी पक्वासाक राघवेंद्र नारायण मल्ल्या देवदास नागरमठ मंजिराक आनी तबलाक आनेकलो अमृत नायक तेजी पायचे पराज आयतारा कबड्डी शेनवार आनी आयतार कल्चरल आसतना कबड्डी विश्व आमगेलो अखिल भारत कबड्डी GSB कबड्डी पंद्यावळांक घडचे आसा। सर्व जाणां कोणा इंट्रस्ट तांगेली टीम हांगा दिवीत तशीच सोमार महापर्व आमगेले काशी मठाचे परमपूज्य गुरुवर्याले 40चे जन्म नक्षत्रा दिवस मस्त हवनादी तशी विशेष देवाक अभिषेकू आनी पूज आसा। तशी जी संजय सभा कार्यक्रम आसा विशेष जावन सुकृत सेवा प्रतिष्ठाना तर्फेन आयिल्ले सर्व भाग घेतील सर्व बदक वर्गाक तिरुपतीचे उंड्या प्रसाद लड्डू प्रसाद हांगा दिता म्हणून सांगला। सर्व जनान ते वेदव्यासाले गुरुवर्याले तशी जी तिरुपतीचे एक लड्डू मेळटा ते वेंकटरमणान अनुग्रह प्राप्त जावंक म्हणून सांगता। मिगेल दोन उत्तर रमेशिता धन्यवाद।
ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಧನುಮದ್ಭೀಮಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿಂತ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೈಕವಂದ್ಯಃ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿತಃ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾರ್ಣೋ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮುಕ್ತದೋಷಃ ಸರಸಿಜನಯನೋऽಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋ ನಃ ನಿರ್ಮಥ್ಯೋ ಗರ್ಭವಾರ್ಣಮೇ ನಿಜಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿರಸನ್ಮಂಥಾನಮನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ದಾಮ ದದನ್ಮಹಿ ಶರದಗ್ರಾಮಶ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರಭಕ್ತಿಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭುಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಂ ಚ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜಂ ವಿಭುಮಾದ್ಯಮೀಶಂ ವಂದೇ ಭವಘ್ನಮಮರಾಸುರಸಿದ್ಧವಂದ್ಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ आमगेले संस्थानाचे आराध्य देवता श्री व्यास रघुपती नरसिंहदेवाले सन्निधानांत वंदन कोण घेवन तशीच आमगेल सर्व गुरुपरंपरेचे गुरुवर्यांगेल सन्निधानांतू तंतुई विशेष दावनु हंगा विराजमान श्रीमत् संयमेंद्र तीर्थस्वामींगेले दिव्य चरणकमलाक वंदन कोण घेवन तशीची हंगाचे सर्व देवाल सन्निधानांत वीर व्यंकटेश तशीची आमगेले लक्ष्मी नरसिंह देवालय सन्निधानांत वंदन कोण घेवन आमगेले देवालय सन्निधानांतू चोलचित सले महाभारताचे पारायणेचे अंग दावन घेवन सायंकाळाचेरी त्या एक चिंतन कार्यक्रमाक आमी सर्व हांगा पाविल आसताची 5 दिवसाक 5 दिवसाचे चिंतन आता करूया म्हूण सांगून घेवन प्रयत्न करता आसा कालचे दिवसा आमी अनेक विचारांनी पुरा एक चिंतन केले जनमेजय राजाक वैशंपायन सांगतासाची सर्व विचार हे महाभारत युद्ध उपक्रमदल कशी तशीच हे महाभारताचे संदर्भ खंयचे रितीर मेळले तशीच पांडव आनी कौरव मध्यांतू असील तसले एक भिन्नाभिप्रायाचे कारण कसने तशीच हे एक महाभारताचे एक संदर्भाचेर हांगा सर्व एक धृतराष्ट्राज कोण घेवन आरंभ कोण घेवन सर्व शकुनी इत्यादी पुरा कशी दुर्योधन मुखांतर एक षड्यंत्र घेता ती कशी एक भीमसेनाक मारचे एक आरंभ केले म्हळ्यार एक प्रयत्न केले अनेक रितीर कसन प्रयत्न केल्यार समेत हांणी पांडव धनुर्विद्या पारंगत जावन घेवन खंयचे रितीर जाल्यार तांकां कसनय तोंदरे करूं जायना अशी ते सर्व विचारांनी पुरा कालच्या दिवसा आमी चिंतन केलेलें आसा तांतूय मुख्य जावन घेवन काल दिवसाक आमी ते द्रौपदीले एक स्वयंवर जावं संदर्भाचेर तांकां आपोवन घेवन येवता जाल्यार पुरा आयकलीच तशें हें केवल संक्षिप्त जावन घेवन सांगलां तुमी विस्तार जावन घेवन हे विचारान आयकुचें मिगेलें मन येता आसा तशीच मिगेलेची वंशाचे पूर्वज तांगेले एक वृत्तांत आयकुका म्हणटना मिगेले मन म्हूण सांगिल्ले उत्सूक जावन आसा तशें करून घेवन तुमी हे विस्तार जावन घेवन तुमी सांगता म्हूण सांगून जनमेजय रायो थंय सांगतास निमून घेतिल्ले तेन्ना एक एकच विचार सांगताची आतां वैशंपायन सांगचेक आरंभ करता ती राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः बभूव मृगयां गंतुम सदा किल धृतव्रतः तशें आसतना एकलो धर्मात्म जावन आशिल्लो तसलो केन्नाकय कशें म्हळ्यार तेगेले तो एकलो रायो म्हणटना मृगयां गतः हिंसे देवता तसले सर्व एक प्राणी कनी पुरा मारका म्हणून तेंची एक धर्म कोर नाशिल्लो तसलो एकलोची तो उपरिचर म्हूण सांगून घेवन तो पौरव नंदन म्हणून ताका म्हणटा ती ताका उपरिचर वसू म्हणून जाल्यार म्हणटा ती तसल तो प्रति दिवस अनेक राज्यांनी पुरा वच्चकी अरण्या वच्चकी पुरा कोर नासून घेवन
एक दिवसाक चेदी देशाक तो राज्य एक आळवेक करचेक स्वीकार करता म्हणून सांगून तांणी सांगतात. अशें आसतना खंयचे रितीर ताका ते चेदी देश मेळटा. केवल ताणें मृगयाम गतः एक मृगाक मारचेगोस्कर चमकल तेन्ना अशी ताका मेळ्ळी की म्हूण सांगून संशय येयलरी सांगता ती. तो राजा वसूकन करता म्हूण सांगल्यारी एक दिवसू केन्नाय तागेले मनांत असेल कशें म्हळ्यार प्राणी वर्गांक आनी मारका म्हूण सांगून घेवन तागेले आसले क्षात्र धर्म जाल्यार एक दिवस कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार तागेले मना भितर येतकय हांव मिगेले कसन अस्त्र शस्त्रस ते सर्व हांव त्याग करता. ते त्याग करून घेवन आनी मिगेल कसने म्हूण सांगल्यार एक आश्रम राबचे न्ही. तो रायू जाल्यारीची तागेले मनांत येता कसन म्हळ्यार हांव आश्रम राबता कसन करता म्हळ्यार तपस्सू करता. तपस्सू करून घेवन हांव मिगेल जीवन मुखारसून व्हरता म्हूण सांगून भारी कठोर जावन घेवन तपस्सू करचे आरंभ करतली. तशी आरंभ करतना कन दत्ता म्हूण सांगल्यार हांगा हागेल तपस्साचे एक प्रभाव पळोवन घेवन इंद्रादी देवतेंक जाल्यारीची एक पटीक मना भितरी भंय येवचे आरंभ जाता. खंय दवो मिगेल इंद्र पदवीक च्यूत येतकी म्हणून इंद्राक भंय. देवतेंक आनी बरो तांकां सांगिल्लें तसली एक काम आनी सांगिल्लस जबाबदारस तंत दुखून घेवन आमकां च्यूत जावं तशी करतकी म्हणून देवतेंक भंय. अशी पुरा जनांक तंगेल भंय जावचे आरंभ जावन घेवन एक पडी कसन करता म्हळ्यार प्रत्यक्ष जावन घेवन पळोवया. आमी केवल आमी पळयल्ले मात्र दूर दुखून पळयल्ले जाल्यार तागे एद्रक वचून घेवन कसन तागेले मनांत तसले विचारू ते पळोवन घेवया म्हूण सांगून एक पडी तांणी वचून घेवन राबता. तशी तांणी तागेलें दर्शन करून घेवन तागेलें तें एक मन पळयलें तेन्ना तागेलें एक अभिवादन करची रीती पळयतना अथवा तागेली एक रीती बरा पळयतना हो आमगेले खंयचे हाका तोंदरे करचे करतलो न्हय. हो कशें म्हळ्यार हागेले एक सामकी मनांत येवन घेवन तपस्स करता आसा म्हूण तांकां मना भितर एक निश्चय जाता. तशी तांणी कन करता ती म्हळ्यार इंद्रादी देवत्यांनी पुरा थंय तागेले वत्ताचके प्रथम देवादी देवतांनी पुरा सांगताचके मागीर इंद्र सांगचेक आरंभ करता. कसने म्हूण सांगल्यार तूं आतां कसने एक तपस्स करतास ते तपस्स म्हूण सांगिल्लें तसलें तूं आत्ताच रब्बोक आहे. कसले एक रब्बोका तपस करतास म्हूण जाल्यार जायत म्हूण सांगीत न्हय म्हूण सांगल्यार तांणी म्हणटा ती कने म्हूण म्हळ्यार कोण कोण कसन काम कोरगा गे तेंची काम कोरका म्हणस. कलेक म्हळ्यार ब्राह्मणांक तांगेले एक धर्म म्हणस धर्म परिपालन करून येवचें धर्म रक्षण करून येवचें तपस्स करचें पुरा तांगेली एक कर्तव्य आसा. तशीच तूं कशें म्हळ्यार रायू क्षात्र धर्म तूं रक्षण कोरका तें रक्षण करनी म्हूण जाल्यार एक रायू ना म्हूण जाल्यार कसनी एक अराजकता म्हूण म्हणटा ती तें एक राज्या भितर पावता. अराजकता येयल्यार कसं जाल्लें रायू जावका म्हूण ना राय आसकाची म्हूण कसन आसता म्हूण सांगल्यार रायू ना म्हूण सांगल्यार कसन जाता म्हळ्यार सर्व स्वेच्छाचारी जातात. तांगेल मना कसन आसता तेंची सांकर्य करचेक आरंभ करता ती म्हणून केन्नाय कशें म्हळ्यार रायान अशें खंयचे धर्मार वर्णाश्रम धर्म परिपालन करचें. एक एक वर्णाक एक एक धर्म म्हूण सांगला तंत दुखून घेवन चुकी जावचें नज अथवा कोणेय तंतोत ब्राह्मणान चुकी जालें म्हणून जाल्यार तांची एक रिती क्रम आसा. क्षत्रियान चुकी केल्यार तांची एक रिती क्रम आसा. वैश्य वर्गान चुकी केल्यार तांची एक क्रम आसा. शूद्र वर्गान चूक केल्यार तांची एक क्रम आसा. तशी तांकां ते समयाचेर कसन कसन तांकां एक शिक्षा दिवका ते दिवन घेवन तांकां पालन करता आसलें कर्तव्य कोणान म्हण रायालें. तशें आसतना तूं हांगा तुगेलो पुरा प्रत्येक सोण घेवन तूं केवल हांगा तपस्स केल्ली मात्रान कसने पावना. तशें करून घेवन सर्व जन तांगेले स्वधर्म करून घेवन विमुख जावता तसले एक प्रसंग आसा. तशें करून घेवन हें पुरा तपस्स करचें सोडी आनी प्रजापालन करचेक आरंभ करी. त्वया हि धर्मो विधृतः कृष्णं धारयते जगत ताका म्हणटा की सर्व देवतेनी पर म्हणटा ती त्वया हि धर्मो विधृतः विशिष्ट जावन घेवन तूं धर्म धारण केला देखून घेवन कृष्णं धारयते जगत सर्व जन आनी पुरा समस्त जगताची धर्मयुक्त जावन घेवन आसता ती. तशें करून घेवन असल पुरा तूं कोर नाका तपस सोडी म्हूण म्हणटा ती. तशी जी देवतेनी पुरा प्रयत्न केले नंतर पुनः इंद्र सांगचेक आरंभ करतकी प्रयत्नपूर्वक जावन घेवन तागेले की सांगचेक आरंभ करतकी कसन करता म्हणून सांगल्यार तुका एक सांगचें प्रयत्नपूर्वक जावन घेवन धर्म पालन करी
हे प्रथम दावन सल विचारू तशी जी सावधानपूर्वक दावन घेऊन धर्मपालन करी अशी केल्ली मात्र तुका पुण्यलोक मेळचे कारण जाता त्या सोडून घेऊन खाली तपस्स केल्यार जायना राया म्हूण सांगून घेवन ताका म्हणटकी अशें आसतना तूं कशें म्हूण सांगल्यारी सांगे स्वर्गांत तुका निवास करका म्हूण मन आसा म्हूण जाल्यारी अथवा तुका योग्य जावन स्थान मेळका म्हूण मन आसल्यारी हें राज्यभार तो उपास पळोवन घेवका हें पुरा सोडी म्हूण म्हणटकी तशीच इंद्र म्हणटकी हांव मातशें स्वर्गांत तूं मातशें भुंयंत अशें आसतना स्वर्गांतू आनी भुंयंत आमी विंगड विंगड आसल्यार समेत तुगेली एक तपस्स करचे इच्छे पळोवन घेवन हांव तुगेले एक स्नेहीत जाला तशें करून घेवन हांव तुका कसन करता म्हूण सांगल्यारी एक देश काण घेवन दिता त्या देशात नांव करणारी चेदी देश म्हूण सांगून घेवन ते देश हांव तुका दिवन घेवन थंय तूं पशु वर्गांक प्राणी वर्गांक कसन कसन हित दावनशील जाल्यार एक कर्तव्य आसा त्या करचेक आरंभ करी केन्नाय ती कशी म्हूण सांगल्यारी धनधान्य समृद्धी आसता ते अशी जी देश म्हूण सांगल्यारी कसनेची नातील देश न्हय ते धनसंपत्त दावका वयास धान्य संपत दावका वयास कसन पुरा दावका म्हळ्यार संपत भरीत दावनशील राज्य तुका हांव काण घेवन दिता वसुपूर्णाच वसुधा वसजेदिशु चेदीप ताका म्हणटाच केन्नाय वसुधा म्हूण म्हणटा ती भुंयक म्हणटाना वसुधा म्हळ्यार अनवर्थ नाम खंयचेक म्हळ्यार ते चेदी देशाकच कसले का म्हळ्यार वसुपूर्णाच वसुधा थंय वसु धारण केल्ला ते वसु म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार धनसंपत्तू पूर्ण जावन घेवन आसता संपत भरीत जावन आसा तशें करून घेवन ते वसुधा म्हळ्यार अनवर्थ नाम आसा तूं खंयचेच मना दवन घेवन अशी ते पालन कर तूं न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गृहते रताः युज्यते धुरिनोगाश्च कृशान् साधुक्षयन्ति च थंय म्हणटा ती कसं एक अनेक वर्णन करता ती तांचें एक सुंदर वर्णन कर म्हळ्यार न च पित्रा विभज्यन्ते हें मुख्य जावन आयच्या काळांत दावका जाल्लेच केन्नाय कशें म्हूण सांगल्यार आमगेले मलगड्यान कसन की आस्ती कोण दवरला ते विंगडान करचे एक क्रम पडोवचो दिसता आत्ता काळांत तशें जावचें नज्ज थंय म्हणटा ती तें राज्य कशें म्हूण सांगल्यार न च पित्रा विभज्यन्ते कोणाकाचे भाग कोण दिवचे विशय येवनाक अर्थ कसं न्ही पूर जावन ಒಟ್ಟು जावन आसतात विंगड विंगड दल्लर नवे भाग करचे तशी सर्व बब्भावानी पुरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन तांगेले आवसाप सुलटू चांग रितीर आसता देश ते चेदी देश पुत्रा गुरुहिते रताः तांगेले एक चरणुव म्हूण सांगिल्लें जाले कशी बापसूक चांगरीतेर पळोवन घेता की तशी जी शिष्यवर्ग समेत गुरुवर्गांक चांगरीतेर पळोवन घेता की युज्यते धुरी नो गाश्च सर्व एक पड्ड इत्यादी पुरा आसता ताका भारी एक कश्ट दिवन घेवन काम आनी पुरा करता आसता ती तशी हें देशांत कशें म्हळ्यार एक पड्ड अशें पुरो अथवा खंयचेय एक प्राणी वर्ग अशें पुरो कसनय कश्ट दिवन ताका काम दिनाच की तशीच कृशान साधुक्षयंतीच खंयचे एक पापाचे दीन जावन आशिल्ले जाल्यार भारी कश्टार आशिल्ले जाल्यार जनाक कोणेची मड्डोवन घेवन मुखार वचनाच कोण कश्टार आस की तांकां तांगेलो ಒಟ್ಟು मेळून घेवन त्या कश्टांत तांणी भागी जावन घेवन तांकां योग्य जावन आशिल्ले जाल्यार एक गौरव मेळचें एक कारण मेळचें तें एक राज्य तसले एक सज्जन नाशिल्ले जाल्यार एक राज्य तूं पालन करका राया म्हूण सांगून घेवन तांकां म्हणटकी आनी इतलें मात्र न्ही तूं तें राज्य भार करतवय म्हूण जाल्यार तुका हांव भारी एक श्रेश्ठ जावन आशिल्ले जाल्यार मणिमय जावन आशिल्ले जाल्यार युक्त जावन आशिल्ले जाल्यार एक विमान दिता तुका तें कशें म्हूण सांगल्यार आकाशांत तूं संचार करता जाल्यार केन्नाय भूंय जास्त म्हूण जाल्यार कसं न्ही तांकां रथ केन्नाय बच्चेक जाल्यार ताका रायाक कसं म्हूण सांगल्यार स्पेशल जावन घेवन तुमकां हांव एक असल एक विमान दिता तशें तें विशाल जावन आशिल्लें जाल्यार विमान उपायन जावन घेवन उडगोर जावन घेवन तुका हांव दिता तशी तूं कशें म्हूण जाल्यार मनुश्य जावन अशें पुरो देवते मणकेची विमाना भितर बसून घेवन केन्नाकय तुका लकील तेन्ना तूं आकाशा भितर संचार करयत तशी जी त्या आकाशांत वचून घेवनूच तुगेले प्रजापालन तूं करयत म्हूण सांगून घेवन म्हणटाच की तशी जी ताका आनी विंगड विंगड पर दिताच की वैजयंती माला भारी श्रेश्ठ जावन आशिल्लें जाल्यार ते वैजयंती माळ देवान धारण केलें तसल ते देवतेंगांनी पुरा धारण करता जाल्यार वैजयंती माळा ते हक्क दिताच की रायाक तशीच हाजे एक धारण केल्ले मात्रान तुका कसं अस्त्रस शस्त्रस तुका प्रयोग केल्यार मात्रान तुगेले येवन घेवन ते शस्त्र अस्त्र पुरा शांत जाता तुका कसनेची ತೊಂದರೆ करना म्हूण सांगून घेवन तांकां म्हणटा ती अशी हक्क नांवाची मुखारी इंद्रमाला म्हूण सांगून घेवन नांव दत्ता त्या समेत तुगेले मेळटा तशें दावो आश तशें दावो म्हूण म्हणटा ती तशी एक दंड काण घेवन दिताच की केन्नाय कशें म्हूण सांगल्यार दंडम करस्थिते यस्य तस्मात् न भयम म्हूण सांगून घेवन
कोणाला हातांतू दंड असतं म्हणून जाल्यार केन्ना काही ते भंय नाक तसं म्हणटना तसलते एक दंड एक वासेच दंड तुगले काण दिता ती तू ते धोरण घेवन प्रजापालन करी म्हणून सांगून म्हणटा तो कशी म्हणारी इंद्रदेवान दिलेलं तसल ते एक दंडा मुखांतर ताजे गौरव दवन घेवन भुंयंत दवरतके भुंयंत दवन घेवन योग्य दावन घेवन तक्का दावकदल तसले कशें म्हणून सांगल्यार योग्य रितीर पूजनी पुरा करचेक आरंभ करतगे तो अशी प्रति वर्षाक तो प्रति नव्वे संवत्सर आयिल्ल तशीची त्या नव्वे संवत्सर आयिल्ल नंतर तक्का गंधादी कोण घेवन पूजन की वस्त्रादी भूषण की दवन घेवन तशीची चंदन इत्यादी पोर दवन घेवन आभरणादी दवन घेवन पूज करतसिलके तशी पूज करून घेवन विधिपूर्वक दावन घेवन तक्का फूल इत्यादी पर घालून घेवन तदनंतर तंतू इंद्रदेवाक हंसरूपारी पूज करतसिलके म्हणटना आजीक जाल्यार रीची एक रायस म्हणून जाल्यार ते एक दंड म्हणून सांगलाका तितले एक प्राधान्य तस म्हणून सांगून म्हणटा ती अशी तो कसन करता म्हणून सांगल्यार हंसरूपार आशिल्ले तसले इंद्रदेवाक पूज करून घेवन येतगे तशी कारयिष्यन्ति च मुदा यथा चेतिपतिर्नृपः तेषां श्री विजयश्चैव सराष्ट्राणां भविष्यति तशी म्हणतगे कसने म्हणून सांगल्यार केन्नाय तूं हें एक चेदी राज्याचे आळवेक कोरून घेवन तूं केन्नाकय श्रीर विजयश्चैव श्री म्हण संपत्तू विजय चांगदांश जय केन्नाय तुगेले सराष्ट्राणां भविष्यति म्हणून म्हणतगे अशी पुनः तो मघवता इंद्राद कोण घेवन पूजा स्वीकार कोण घेतगे तशी मुखारी पालयामास धर्मेण चेदिस्त पृथिवीमिमां हे समग्र जावन पृथ्वी तो इंद्राली एक मुखांतर मिळेल चलते चेदी राज्य पालन करून घेवन कशी पालन केले धर्मेण भारी धर्मार ताणे पालन करून घेवन तेगेले ताणे राज्य भार करचे आरंभ केले की एक पडी कसन करता म्हळ्यार इंद्रप्रीत्या इंद्रदेवाक एक प्रीती करचेगोस्कर म्हळ्यार तेगेले एक आशीर्वाद दवका म्हणून सांगून इंद्राक पूज करतगे तशी तक्का मुखारी 5 जन चेडूं ताका दत्ताचके ते सर्व 5 जन चेडूंकय विंगड विंगड एक स्थानाक वत्त शिकोवन घेवन त्या राज्यांतू एक तांणी आळवीक करतशी तंगेल निमितीची ते राज्याक नायो तशी तो नियुक्त करता म्हूण मगध देशांतू तक्का मागध म्हूण म्हणटा ती महारथी म्हूण पुत्राक पेडयतकी तशी जी प्रत्यग्रह म्हूण दोन्ही पूतकी कुशांब म्हूण सांगून तागेले तिन्नी पूतकी मावेल्ल म्हूण सांगून चर्रीच पूत यदू म्हूण सांगून घेवन पंचाचे पूत जावन आसतगे अशी तांकां एक एकल्यांक एक एक गांवांक पेटोवन घेवन थंय राज्यभार करतशी करून घेवन तशी विंगड विंगड देशाचे राय जावन घेवन ते एक परंपर कसन आसता रायाल परंपरे तांणी मुखार सोन घेवन वतागे तशी एक पडी करून दत्ता म्हळ्यार चेदी राज म्हूण सांगिल्लो आसलो तो ते जावन आशिल्लो आसलो तो वसू उपरिचर म्हूण वसू इंद्रान दिल चले विमाना वयरीची केन्नाय आकाशांत तोची वास्तव्य करून आसतगे तशी वास्तव्य करतना हांगा कशी तक्का सेविका म्हळ्यार सेवे करचेगोस्कर अनेक जन पर भृत्य इत्यादी पर आसतादी सेवक आसतादी कसन कसन दवका तांणी अनुकूल करून दितागी तशीच थंय गंधर्व तक्का सेवा करचेक ताण कसन दवका म्हूण निमगे ताची गंधर्व येवन पावतादी ताका कसने दवका म्हूण जाल्यार अप्सरा स्त्री तांणी पुरा येवन घेवन तागेले सेवा करून येतसिलकी अशी प्रति दिवस मला म्हणकेची तगेल कीर्ती उपरिचर वैर वैर बत्त आशिल्के तशी तो विमानांत बसून घेवन वैर वैर बत्त आशिल्लो ताचे खातीरच तेगेलें नांव उपरिचर म्हूण सांगून घेवन अनुवर्थ जाल्ले म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती उपदस्थुर महात्मानं गंधर्वाप्सरसो भवान नृपं राजा उपचर इत्येवं नाम तस्थाय विश्रुतम अशी ताका उपरिचर म्हूण सांगून घेवन नाम अनुवर्थ जाल्ले म्हूण सांगून म्हणटा ती तशी तेगेले ते चेदी देश म्हूण सांगिल्ले अज्जे राजधानी समीपांतू शुक्तिमती म्हूण सांगून एक न्हंय आशिल्ली तें एक न्हंय केन्नाय भारी एक चांग रितीरी होण वता आशिल्लें आमी उत्तरांत चमकला कळटा हांगा जाल्यार पळोव येता आमी हांगा तशी पळयतना कळना न्हंयेन उत्तरांत न्ही पुरा कशी न्हंय वळता म्हूण आमकां पळोवचें कळटा तसले ते न्हंय कशी जाता म्हूण सांगल्यार तें एक लागीं पर्वत आशिल्लें तद नाव कसन म्हळ्यार कोलाहल म्हूण सांगून घेवन ते पर्वता नांव तशें ते कोलाहल पर्वत एक पडी कसन करता म्हूण सांगल्यार मुखार येवन घेवन ते न्हंयक आडकोवन सोडतगे न्हंयचे उदक मुखार व्हळचें जायना तशें आसतना कसन जाता म्हूण सांगल्यार ते पर्वत म्हूण सांगिल्ले तसले पर्वत मात्र न्ही चैतन्य युक्त जावन आशिल्ले पर्वत तशी एक पडी कन्न जाता म्हूण सांगल्यार उपरिचर वसू पळयता म्हणटना भारी शांत जावन घेवन चलचे आशिल्ले ते मुखार वता आशिल्ले तसले ते न्हंयक आड जावन घेवन हे पर्वत आयला म्हणटना तो उपरिचर वसू थंय वतगे
वचून घेवन ते पर्वताक पय्यन मड्डोन सोडतगे मड्डेली मात्रान तंत बिरुकू तंत विंगड विंगड जावन क्रॅक्स येता येवन घेवन कंदत्ता म्हळ्यार पर्वत मागशी वता पुनः थंय न्हंय वच्चेक आरंभ जातगे तशें आसतना कंदत्ता म्हूण सांगल्यार पर्वत म्हूण सांगल्यार पुरुश स्वरूप न्हंय म्हूण सांगल्यार ते शुक्तिमती स्त्री स्वरूप ते आयले मात्रान कंदत्ता म्हूण सांगल्यार तें एक न्हंयची गर्भाद कोण घेवन एकलो पूत एकलो धुव ಕೂಡಲೇ थंय उत्पादन जातगे म्हळ्यार तसली एक परंपरा पळया म्हणटना चैतन्य दावनशील तसल ते पर्वताद कोण घेवन ते हंतू दोग जण अवळी जवळी चेरडू दत्ताजगे तांणी कसन करतात म्हूण सांगल्यार ते चेरडुवांक तस्मात विमोक्षणात प्रीता नदी राज्ञे निमेदयेत म्हणटना कसन करता म्हूण सांगल्यार ती तें एक दलल तसल ते चेरडुवांक काण घेवन मक्का चांग रितीर होळचेक अनुकूल कोण दिले कोणे म्हूण सांगल्यार राय उपरिचर म्हणटना ते दोग जण चेरडुवां काण घेवन ती न्हंय राया लग्गीची दिवन सोडतगे तशी पर्वत अड्ड आड आशिल्ले ते कोण घेवन एक मुक्ती मेळ्ळे तसली एक संतोष तिका मेळल तसले ते दिलल तेन कसन करता म्हूण सांगल्यार तो ते पुरुष संतान कसन करता म्हळ्यार तो तागेले सेनाधिपती म्हूण सांगून घेवन तो तागे लग्गी नियुक्त कोण सोडतगे अनेक स्त्री संतान आशिल्ले तांतू ताका कसन करता म्हळ्यार तोची विवाह कोण घेतगे पत्नी जावन घेवन स्विकार कोण घेतगे तशी तिगेलें नांव कसन म्हूण सांगल्यार गिरिका म्हूण सांगून तिगेलें नांव की अशी एक पटी गिरिका ऋतुस्नान दल्ला तशें दल नंतर कशें म्हूण सांगल्यार तांकां मुखार एक संतती जावका म्हूण सांगून घेवन तिगेले मना भितरी आशा येयला तशी ते एक दैव संकल्प पळया थंय ताका रायाक समेत कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार ते उपरिचर वसूर लागीं येवन घेवन म्हणटाच की पितृदेवते येवन म्हणटाच की कसने म्हूण सांगल्यार म्हाका एक तुमी काम कोन्न दिवका कसन काम म्हूण सांगल्यार तूं राय धांवन आसता तशें कोन्न घेवन रान्ना वचून घेवन खंयचे खंयचे हिंसे दिवता आसले पशुपुरास फुडी कशें तूं मारता आसली की तशें आतां तूं मारून येवका संहार करका म्हूण सांगून आज्ञा दितगे तो राय म्हणले नंतर कोणें सांगिल्लें तसलें उत्तर काण घालचें ना सोण घालचें ना तशें तो कन करता म्हळ्यार थंय भायर सोन घेवन रान्ना भायर सोन घेवन वतगे थंय तांणी केलें तसलें आज्ञे प्रकार खंयचे खंयचेची एक विंगड पशु इत्यादी परास ताका मारचेक आरंभ करतगे थंय केन्नाय पळयल्यार ताका एकच के तागेले सुंदर जावन आशिल्ले तसले बायल गिरिकेलेच ताका उडगास येता आसके तशें आसतना उडगास येता आसतना कसने अशें पुरो पितृवाक्य परिपालन करका म्हूण सांगून घेवन सर्व ते वनांत वचून घेवन ते वन भारी सुंदर के तंतु वर्णन करता दी अशोकै चंपकै चूतै अनेकै विमुक्तकै पुन्नागै कर्णिकारिश्चैव बकुलै दिव्यपाटलै अनेक जावन आशिल्ले तसले भारी सुंदर जावन आशिल्ले तसले अनेक आमकां फल दिवता तसले वृक्ष इत्यादी पुरा थंय आशिल्ले की तसल ते एक पुरा आशिल्ले कडेन खंय एक फल इत्यादी पुरा आसतकी थंय वसंत काला समयाचेरी आयकूं येता कोकील म्हळ्यार कोगिले ते आशिल्ले तसले ते चिगूर इत्यादी पुरा खावन घेवन भारी सुंदर जावन घेवन शब्द करतगे वसंत काले संप्राप्ते काकक्का कप्पि कप्पिकः म्हूण कायले म्हणके आसल्यार समेत एक वसंत काल आयलो म्हूण जाल्यार त्या संदर्भाचेर एक कायलो कायलोची कोगिल कोगिलेची म्हूण सांगून घेवन एक वाक्यच पळया म्हणटना भारी सुंदर जावन घेवन पुरा थंय कोगिले पुरा शब्द करता आसकै तसल ते एक शब्द करता आसतना ते एक वन कशें दिसता आसलें म्हूण सांगल्यार चैत्ररथ म्हूण एक देववन आसकै तसल ते देववनाची हांगा येवन भुंयत येवन पावला की म्हूण सांगून तसल एक सदृश ते एक वन दिसता आसलें की थंय खंय पळयल्यार समेत भारी सुंदर जावन आशिल्लें तसल रूप तसल ते पुरा पळोवन घेवन ताचे शब्दांनी पुरा आयकून घेवन एक पटी ते रायाक पशुक मारचे संदर्भाचेर उद्रिक्त जातकय तो एक बायलेल उडगा आसता उद्रेक जावन घेवन आसतकी तशी ते कामोद्रेक जावन आशिल्ले तेन्ना येद्राक केन्नाय बामणाक ते उडगा आसलेले तेन्ना बायलेन येद्रा आसल्यार अडना तर येद्रा बायल ना गिरिकी ना म्हणटना तो कसन करता म्हळ्यार थंय तागेलें दर्शन दायनाशी आसून घेवन तेकडे कडेन भोंवचेक आरंभ करतकी आरंभ करून घेवन थंय भारी सुंदर जावन आशिल्लें एक अशोक वृक्ष पळयतकी वृक्ष पळोवन घेवन खंय पळयल्यार समेत फुल्लाचेच माहिती अशोक फूल म्हूण सांगून एक प्रसिद्ध तसल ते थंय पळोवन घेवन तो कोण करता म्हूण सांगल्यार सर्व ते हांगा पळोवन घेवन त्यांचे रुखाचे एक विश्रांती घेवचे घोस्कर सावटान तूं बैसून सोडतगे थंय मकरंद सुगंध इत्यादी परा जावका जाल तशीची घेवचे आरंभ जावन घेवन थंय पुनः ताका
स्त्री विषयक प्रीति उपास्यवच कारंभ दत्ता तेदना तकेल कसन एक वीर्यस थई पतन पडतके पडल तेदन ते व्यर्थ दावचे नज्ज म्हण सांगून घेवन तो कसन करता म्हळ्यार त्या एक पन्ना वेर दवन सोडतके थंय एक पन्ना वेर काण घेवन त्या व्यर्थ दावचे नज्ज कशी पुणी कोण घेवन हें घेवन मिगेले बायल खंय आस थंय पावत तसले व्यवस्था करका म्हण सांगून घेवन तेकडे कडेन पळयतना थंय एक पक्षी आशिल्ले तद नांव शेन म्हूण म्हणटात तसले ते शेन म्हूण सांगिल्ले तसले पक्षीक तो पळोवन घेवन त्या पक्षी लेगीत निवेदन करतके एक शीच हें वेळ ಹುಡುಗ ಆಸೆತ್ತ ಮೇಘದೂತ म्हूण सांगून एक काव्य खंडकाव्य म्हणटात तंतु कशी म्हूण सांगल्यार यक्षाले विशयान येतना हेंची एक म्हळ्यार एक इतिहास जशे बरो पुराण जशे बरो कथा भाग घेवन काळिदासादी कवीनांनी पुरा काव्य इत्यादी पुरा रचना केला तंतु तो यक्षराज कन करता म्हूण सांगल्यार तो समेत विरहातुरदावन घेवन घेवन थंय विंगड गांवांत आसता त्या वेळार एक प्रेम निवेदन करका म्हणटना कोणाले करचे म्हणटना ते पळयतना एक हें पळयतके मोड पळयतके मोड पळोवन घेवन मोडा लग्गीची संवाद करचेच ते काव्यांत येता ते सांगून घेवन मिगल अशेशी बायल असल ते जागे भितर आस तशें करून घेवन तिगेले वचून घेवन हांव सांगिल्लें तसलें एक प्रेम निवेदन तूं करका म्हूण सांगून घेवन तो सांगता म्हणटा तशीच हो समेत हांगा शेन पक्षीक ते आपोवन घेवन म्हणटके हें व्हरून घेवन हें मिगेल बायले लागीं पावोका म्हूण सांगून घेवन शीघ्र जावन वस म्हूण सांगून घेवन म्हणटके गिरे केले वर्णन करता तें शेन पक्षीकन म्हळ्यार कूडले भायर सरता भायर सोन घेवन वतच के वच्चे संदर्भाचेर कंदत म्हळ्यार थंय दुखून घेवन अनेक शेन पक्षी येतस ते शेन पक्षीचे अनेक ताका कसन दिसता म्हूण सांगल्यार कसनकी हाजे कोक्क अंतस पानशे आशिल्ले पळयतना कसनकी मांसशे पुरी हें खंयकी दुखून घेवन हें मांस घेवन येतस तशें करून घेवन म्हाका समेत हांतूलो भाग मेळका म्हूण सांगून शेन पक्षी कोक्का दुखून घेवन युद्ध करता आसतना तें पळयताची ते कोक्कांत आशिल्ले तसले ते पन्नांत कसन एक वीर्य आसा तें तोग्गू पडतके तोग्गू पडल तसले कसने म्हूण सांगल्यार ते यमुना न्हंयंत पडल यमुना न्हंयंत पळोवन घेवन तें मागीर कशें करचें पक्षीक ते पुनः काडू दत्वे दायना तशें आसतना थंय कशी म्हूण सांगल्यार एक झळके आशिल्ले ते झळके पडलेले तसले ते वीर्य स्विकार करून सोडता ते झळके खंयचे म्हूण सांगल्यार पूर्व जन्मांतू अद्रिका म्हूण सांगून एक अप्सर आशिल्ले ते अप्सरेक ब्रह्मदेवान शाप दिलेले 3 केलेले चुक्केक तसले ते ती थंय एक यमुना न्हंयंतू एक झळकी धांवन आशिल्ली ते झळकी धांवन आशिल्ल्या संदर्भाचेर ती ते स्विकार करून आसता स्विकार केलेले तसले ते तद नंतर 10 म्हयने वतके 10 म्हयने नंतर एक पटी सर्व थंय मोगरांचे आसाच तांणी कसन करता म्हळ्यार झळकी दोरका म्हूण तांगेले ते वृत्ती दोरचे म्हूण सांगून घेवन बली घालल तेदना हे समेत अद्रिका ते झळकी समेत ताका सिरकल तेदना तांकां आश्चर्य भारी एक गर्भवती जावन आशिल्ली तसली एक झळकी तशी भारी एक ते गर्भवती जावन आशिल्ले ते झळकी म्हणटना ते पोट सिगुळताचे सिगूळ घेवन पळयतना तंतू ते पळोवन घेवन वची ते मोगरांचे गनी पुरा भारी एक मना भितर कुतूहल आश्चर्य दिग्भ्रमे एक पडी दावचे आरंभ जावन घेवन दोनी एक मनुष्य रूपार आशिल्ले तसले एक चेडू दल्ला म्हूण सांगून घेवन तांकां कळटा तांणी कन करता म्हळ्यार ते पुरा घेवन वचचे ते झळकेक ताजे पार्थिव शरीर तशीच ते आशिल्ले तसले सर्व ते 2 चेडू वर्ष प्रत्येकले घेवन भायर सोन घेवन वचचे राया लागीं वचचे कसन एक कनेक्शन पळया उपरिसर राया लागीं तांणी घेवन चमकलीची अशीशी आमी आजी पुरा वृत्तांत सांगता ती आमी चमकलाले तेन्ना अशी जाल्ले एक झळकी मेळ्ळा ते झळकेचे पोट सिगुळतना तंतू मेळल तसली हें मनुष्य रूपार आशिल्ले तसले चेडू तशें कसन म्हूण सांगून घेवन कळतना म्हूण सांगून म्हणाल तेन्ना उपरिचर कसन करता म्हूण सांगल्यार एक बालकाक तो स्विकार करतगे तद नामाची सत्यप्रतिज्ञा म्हूण सांगून घेवन तो मुखारी राय दत्तगे थंय कशने म्हूण सांगल्यार मत्स्य रूपांत आशिल्ले तसले अद्रिका ಸ್ವಲ್ಪ वेळा भितरीची शाप दुखून घेवन मुक्त जातगे तिक्क शाप दिलेले कशने हेंची वृत्तांत उद्देश म्हणटना ती दलरीची स्व एक शाप दिल खंयचे खातीर म्हूण सांगून म्हणटा ती तिर्यक योनीन तूं पडल तेन्ना 2 जन मनुष्य केदना तुगेले गर्भांत तूं येताच की तांणी केदना जन्मा येता की जन्म आयल तेन्ना तुगेले शाप विमोचन दत्ता तदनंतर पुनः तुका योग्य जावन आशिल्ले स्थान मेळचें दत्ता म्हणून ब्रह्मदेवान म्हणलें की
तशी हंगा दोग जन चरडूदल तेन्ना तें तिगेले शापद कोंती विमोचनदल्ले ती सर्वद कोन घेवन सिद्ध गंधर्व इत्यादी पूर मेळ्ळीची ತಂಗೆಲ ಮುಖಾಂತರದ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂತಿ ದೇವಲೋಕಾಕ ಬಾರಿಸೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಕಲ್ಕೆ ಥೈ ಅನೇಕ ಚರಡು ಸಿಲ್ಕಂಚಿ ಮಳರಿ ತೇ ಸ್ತ್ರೀ ಚರಡು ಚಿಲ್ಲೆ ಚರಡುಗೆ ತೇ ಚಿಲ್ಲೆ ಚರಡು ಮುಣ ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ ಭಾರಿ ಏಕ ಸುಂದರ ಸಿಲ್ಕೆ ತೇ ಚರಡಾಲೆ ಏಕ ಅಂಗಾದಕ್ಕೋನ್ಗೆ ಅವನು ಜಳಕೆ ಚೇಚಿ ವಾಸನೆ ಎತ್ತ ಸಿಲ್ಕೆ ತವಳೆ ಸಂತಾನ ನಿರೂಪಣೆ ಕರ್ತಾನ ಗುರುಮಮ್ಮನ ಸಂಗ್ಲೆ ಮಣತನ ತಕ್ಕ ಜಳಕೆ ಚೇಚಿ ಏಕ तक्क वासण येत असते कोण घेऊन तक्क नावाची मत्स्यगंधा म्हणून सांगून घेऊन नाव दवरलिके तशी त्यांनी कण म्हणतात म्हणारी रूप सत्व समायुक्ता सर्वे समुदिता गुणैः सातु सत्यवती नाम मत्स्य घात्यभिर संश्रयात अशी असताना तिगेले असेल तसले एक रूप बळवून घेऊन सत्वद कोण घेऊन संयुक्त दावन असून घेऊन समस्त सद्गुण संपन्न दावन असेल घेऊन तिका सत्यवती म्हणून सांगून तिका नाव दवरलिके थै ती मोगरांचलेची आश्रम अंतू ती वड्डील तसली वड्डून घेऊन कसन दत्ता म्हणून सलरी कन्या अवस्थेंतू ती येऊन घेऊन पावतगे तेन्ना पूर्वजन तिक मत्स्यगंधा म्हणून सांगून अपेत आसलीच काही तशी असताना तिगेले काम कसं नाही म्हणून सांगणारी केदना चरडुवाल कर्तव्य तंगेल मलगड्यांक कने सहाय करचे अशी एक दिवस कसन करता म्हणणारी ती प्रति दिवस तिगेले दिनचरी येऊचे यमुना नहींतू वच्चे वचून घेऊन ತಂಗೆಲೇಚಿ ಬಾಪ್ಸುಲನಿ ಪುರ ಅನೇಕ ನೌಕೆ म्हणजे दोन अशे पुरो ते दोनींतू एक चोलोचे कनी पुरा व्यवस्था करचे अद्दलर मोटर इत्यादी पुरा अशे बरो पुढे कशे म्हणा हातानाची पुरा काण घेऊन ते चालन करून मचका आसले तशी ती तिगेले अन्नाक दाशराजाक ती सहाय करता आसली ते सहाय करता आसतना कसन दत्ता म्हणून सांगणारी एक पटी तीर्थयात्रा कोरका म्हणून सांगून घेऊन सर्व ऋषिवरेण्यांनी पुरा भायर सरलीच तंतु एकले कोण म्हणून सांगणारी ಪರಾಶರದಲ್ಲ ರೀಚಿ ಥೈ ಮಹರ್ಷಿವರೇಣ್ಯ ತನ್ನಿ ಥೈ ತಿಕ್ಕ ಪಳೆತತಿ ಥೈ ಪಳೆದ असताना ಕಸನ ಮಾಡರಿ तीन पळोचे तिक्क कारण कसने म्हणरी ही पळोचे एक स्त्री ही हांगा एकलीची दोणी हे करतस विहार करतस दोण्यानी पुरा चलतस अशें असताना खंयची खातीर ही हांगा पावले तिक पळेतना रिची तवळी म्हणले सत्यवती म्हणून पळेतना तिगेल रूप सौंदर्य पळोवनूची कोणातरी आश्चर्य दावका तसल ते सत्यवतीक पळोवन घेवन एक पटी तंक दलरीची मना भितरी एक अभिलाष येयलके दृष्ट्वेव च तां धीमां चकमे चारुहासिनीं दिव्यां नाम वासवीं कन्यां ರಂಭೋರುಂ ಮುನಿಪುಂಗವಃ तसल ते तिक पळोवन घेवन धीमान तांणी धीमंतकय तांणी पराशर तसल ते तिक्क समेत तिगेले असेल तसल धैर्य पळोवन घेवन चारुहासिनीं भारी सुंदर जावन घेवन ती हसतस कई मंदहास म्हणून म्हणतात तसल ते एक हसील तसल तिक्क पळोवन घेवन तंक आश्चर्य जालें की दिव्यां भारी एक दिव्य दावनशील तसल तिगेले एक रूप ते कोण अशें पुरो कोणाल धूती म्हणून सांगून घेवन एक पटी मना भितरी चिंतन केलें की तशी तिगेलगी समागम कोरका म्हणून सांगून एक इच्छा तांणी कूडले अभिव्यक्त करताच की संगमं कुरु कल्याणी कुरुष्व अभ्यभाषत साब्रवीत पश्य भगवन् पारावारे स्थितान रशीन तांणी म्हणताच की समागम करूया आमी तुमक पळयत आसतना मिगेल मना भितर आयिल्ली तसल भावना तेंत तशें करून घेवन तांगेले म्हणल तेन्ना ती म्हणतकय कसने म्हणून सांगणारी न्हंयचे तेकडे हेकडे अनेक जन ऋषिवरेण्य आसतात तशीच आमगेले दावकदल जाल्यार अनेक जन पुरा थंय एक झळकी धरचे का म्हणून सांगून घेवन पुरा आसतात तशें आसतना समागम दावका वय म्हूण जाल्यार इतले जना येद्र करू दत्तवे म्हूण सांगून घेवन ती निमगिता सत्यवती तशें आसतना तांणी म्हणटात की हांव ताका वेवस्था करता कसने म्हूण सांगल्यार कसन ताका दावका म्हूण सांगल्यार कोणाकच दिशे नज्ज नवे कूडले तांणी चिंतन केले मात्र नाची मोड उत्पन्न जातकी सर्व खंय पडेल म्हूण जाल्यार काळोखूच एक पटी वत असेल तेन्ना मोड येयले म्हूण जाल्यार कशी काळोख जाता जोर पावस येवका म्हूण जाल्यार ते एक मोड येवचें तशें संदर्भाचेर कशी एक काळोख जाता तशी काळोख येवन घेवन अंधकारा दुखून घेवन व्यावृत जाला तशें आसतना सत्यवती तीन सांगिल्लें तसर उतराक बद्ध जावन घेवन तांणी केला म्हणटना तिक्क दर्शिंद लज्जायुक्त जावन घेवन तिक्का कसन उल्लोच म्हूण कळतना थंय म्हणटकय कसने म्हूण सांगल्यार विद्यमां भगवन् कन्यां सदा पितृवशानुगां हांव कोण म्हळ्यार कन्या मिगेलगी कशी म्हणून सांगल्यार हांव विंगड कोणेच न्ही केन्नाय मिगेल बापसून कसन सांगला तें मात्र हांव पालन करचें म्हूण सांगून कलेक म्हळ्यार स्त्रीक एक
ಮನುಸ್ಮೃತಿ ವಿತ್ತರ म्हणताती ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮರ್ಹತಿ कसने म्हणून सांगणारी पिता रक्षति कौमारे स्त्री वर्गांक सान अशी संदर्भ चेरी कौमारावस्थेर असताना पिता रक्षति ತಂಗೆಲ್ ತಂಗೆಲ್ ಬಾಪು ಸಂರಕ್ಷಣೆ करतागे भर्ता रक्षति यौवने यौवनावस्थे कैल तेन्ना तांकां वर्डीक करची संप्रदाय म्हणटा त्या संदर्भाचेर तिका रक्षण करची कोणे तिगेल बम्मूण तशी जी रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः तन्ने एक वृद्धाप्य घेवन पावतात ते एक त्या अवस्थेर असताना स्थविरावस्थेर असताना कोण ताका रक्षण करता पुत्राः तिगेल चेडूं तांकां रक्षण करतगे तशें कोण घेवन स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति स्त्री वर्गाक येतने स्वातंत्र्य म्हणून सांगून ना म्हणून सांगून म्हणटात केवल आम्ही काय ते न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति मात्र म्हणून घेवन स्त्री वर्गांक स्वातंत्र्य ना तशें करून घेवन मनुस्मृती पुरा जोडून काडाती तसल पुरा प्रतिभटन अर्थ दलाल पुरा ऐकून अशें पुरो तुमी म्हणटना खंयचे खातीर म्हणला म्हणारी स्त्री वर्गांक रक्षण करता लागी केन्ना एकला आसताचीच तशें करून घेवन कोणा केन्नाकय स्त्री वर्ग एकलीच म्हूण लेक्का म्हणना तांकां स्वातंत्र्य दिनी कसं लेखा म्हणारी तांकां कसन दावका हाण दितले तेत्ते अवस्थेन तूं तांकां सांगेल आसना तशें करून तांकां स्वातंत्र्य ना म्हणून सांगिल्लें अशें आसतना ती म्हणटा हांव कशें म्हणून सांगणारी मिगेलेची बापसुले एक कसन एक आज्ञा आसा त्या परिपालन करचें हांवें तशें करून घेवन हांव आतां तुमगे रोट समागमದಲ್ಲಿ म्हणून धररी मिगेले कन्यात्व समेत नाश दत्ता त्या कन्यात्व कळंक जावन आसा म्हणून धररी हांव जीवन आसून घेवन कसन प्रयोजन ಹೊರಡಿಕ ದಾಯನಾಶಿ ಕನ್ಯಾತ್ವ ಏಕ ಕಳಂಕಿದ್ದಲ್ಲಿ म्हणून कसन प्रयोजन म्हणून सांगून घेवन त्या वेळारी तुमकां कसन उचित आसता की तुमी ते कराती ऋषिवरेण्यान म्हणून पराशरा लगी तांणी सांगतात देवस्थान पराशर सांगता की तांणी ऋषिवरेण्य कसं दरीची तांकां हिगेल ते एक गुण नडत पळोवन घेवनची संतोष दत्त की तांणी म्हणटाच की प्रसन्न जाल्लो हांव तुमगेले तूं सांगिल्लें तसलें विचारान तशें करून घेवन कसनय एक हांव तुम समागम जावन अशें पुरो ते दल्लर समेत तूं केन्नाके तुगेल कन्यात्व म्हणून सांगिल्लें जाल्यार नाश जायना वर्णीश्वच वरं भीरु यं त्वमिच्छसि भामिनी व्रथा हि न प्रसादो मे भूतपूर्व शुचिस्मिते तशें करून घेवन तुका हांव एक कसन सांगता म्हणारी तूं खंयचे विशयान चिंत करनाका तुका कसन जावका तें हांव दिवचें वर दिवचें हांव समर्थ जावन आसा तशें करून घेवन हांव कोणाक अनुग्रह केला इतले काळ पर्यंत त्या केन्नाके व्यर्थ जालेलो ना तशें करून घेवन तुका कसन जावका तूं निमगी म्हूण सांगून घेवन तांगेलें म्हणटकय तशें आसतना ती म्हणटकय गात्र सौगंध्यमुत्तमम मिगेले एक शरीर दुखून घेवन मस्त जळकेची वासण येतस म्हाका मत्स्यगंधा म्हूण सांगून पुरोजने म्हणटात तशें आसतना म्हाका हांतू दुखून घेवन कशीपणी तूं मुक्त करतशी करी म्हणून सांगून तुगेले एक वर निमगीत हांव म्हणून ते पराशरा लगी तिगे लगी पराशरा लगी ती वर निमगिता तशें आसतना ती म्हणटकय कसने म्हणून सांगणारी खंयचेय तिरबिंगड कसने नाका म्हाका म्हणून सांगून घेवन सर्व स्त्री स्वभाव भूषणयुक्त जावन घेवन ती तिगेल तागेले एद्राक रब्बून आसतकी तेन्ना तथास्तु जायत तूं कसन वर निमगिला तशी जावो म्हणून सांगून म्हणटा तेन्ना तिगेले आशिल्ले तसले मत्स्याचे कसन एक जळकेचे वासण आशिल्ले ते पुरा दुर्गंधनी पुरा वत्तकय त्या दिवस तुकून घेवन तिगेले एक देह दुखून घेवन गंध येवचेक आरंभ दत्ता म्हणून सांगून म्हणटा ती ते केवल पुरंबोळ येवचे हंगसील हंक मात्र न्ही एक योजना विस्तीर्ण केवल एक योजना म्हणून सांगणारी आत्ता लेखारी 5 की 7 किलोमीटर म्हणटात म्हणटना तसल ते एक योजना पर्यंत ते गंध येवचेक आरंभ दत्ता पुरजनके तज्जे पुरंबोळ येता तशें करून घेवन तिका योजना गंधा म्हणून सांगून घेवन नाम येवचेक कारण दत्ता म्हणून तशी ते पूर दिले नंतर भारी संतोष दत्के दिका तशी त्या वेळार तांणी दोग जणी समागम दत्ता दी समागम दलल तेन्ना तांकां तिगेले कन्यात्व कसनेची नाश जायना समागम केल्ले क्षणाकची चेडू उत्पत्ती दत्तगे ते यमुने द्वीपांतू अत्यंत श्रेष्ठ जावन तसले व्यासत्वेन अवततार ब्रह्मादि देवतेनी पुरा ब्रह्मरुद्रेंद्र चंद्रादि गीर्वाण गणवंदित ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो आमगेल स्वामेन आमकां अनुग्रह केला तांणी एक प्रार्थना केली बळया कशी ब्रह्म रुद्र महेंद्रादि पूर सर्वजन देवतेनी पुरा तांणी प्रार्थना करतसले तांणी प्रार्थना करतसले ते चरणकमल तसल ते एक वेदव्यास देवाक थंय अवतार दवत तशें जाल्ले समातर मनुज्ञाप्य तपस्येव मनोदधे स्मृतोहम दर्शयिष्यामि कृत्येष्विति सोब्रवीत तशी उत्पन्न दल तशीची
वेदव्यास देव म्हणताचे अवसुलागी सत्यवतीक नमस्कार करताके नमस्कार कोण घेऊन ತಂಗಲೆ म्हणताके तपस्सेव मनोदधे मक कसन असतं म्हणल्यार मिगेल मनांतू केवळ तपस्सु करचे मात्र मनांतस हांव हांगदो कोण घेऊन भायर सोन मत्ता तुमकां कसने जाव का म्हूण सांगून घेवन केवळ स्मरण केल्ला पुरो स्मरण केल्ले मात्रान हांव पुनः तुमगे एद्राक येवन रपता म्हूण सांगून तें एक वाक्य सांगून घेवन ತೆಗೆದುಕೊಂಡು घेवन भायर सोन घेवन वेदव्यास देव तपस्सु करचे बत्ता ती म्हूण सांगून म्हणटात तसल ते वेदव्यास देवाक बालरूपार पडेल कोण आमगेल स्वाम्यान सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान सद्गुरू वरेण्यान तांणी आमकां सत्याय नित्याय जगद्धिताय शुद्धाय बुद्धाय परात्पराय दिव्यांगना सत्यवती सुताय व्यासाय बालाय नमो नमस्ते असल ते एक बाल वेदव्यास रूप आमगेल स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केल्ले कोणेची विंगड जाल्यारीची त्या रूप चिंतन करचे काही साध्य ना के कोणे रूप चिंतन केलेलंय ना इतले काळ पर्यंत तसल ते एक बाल वेदव्यास रूप सत्यवती आणि पराशर युक्त जावन घेवन ते सत्यवतीले एक विशेष जावन घेवन सन्निधानांत असेल तसल ते एक दिव्य रूप आमगेल स्वाम्यान तेमे कालप्रियाभिधम क्षेत्रम जन्मनाथव पावनम डोला क्रीडा विहारेण दिव्यानंदम प्रदेहिनः तसल ते एक ढोलोत्सव म्हणून सांगितलं तसल तरीची आमगेल स्वाम्यान ते एक अनुग्रह केला म्हणून कितली एक कल्पना सुंदर कल्पना आमगेल स्वाम्यान केलेले तसल ते एक केवळ वेदव्यास देवान जन्म केलेला मात्रान कालप्रियाभिधम क्षेत्रम कालप्रिय क्षेत्राची जन्मना तव पावनम देवान जन्म केलेल्या निमित्ती पावन दिले आम्ही पुरा कशी सामान्य जन पुण्यक्षेत्रांत जन्म आयली म्हणून जावचे पुण्यक्षेत्र जन्म आयले देखून घेऊन आम्ही पुण्यवंत म्हणून देव बरा कशी म्हणणारी पुण्यक्षेत्र त्यांनी खंय जन्म येता त्यांचे पुण्यक्षेत्र जावन वता तसल ते एक कालप्रिय क्षेत्र आमकां कालपी म्हणून सांगून कसन प्रसिद्ध आसता थंय आमकां स्वाम्यान बालवेदव्यास मंदिर यमुना तटांत कोरून दिल्ली पळया म्हणटना तसली एक सुंदर जावन असेल तसले एक कल्पना आमगेले स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केल्ले तसल ते एक देवाक सेवा करचे भाग्य आमकां अनुग्रह केले पळया नाजाल्यार आमी ते उत्तराक वचचे साध्य ना तें एक विंगड खंय ते जनांक पडल्यार समेत अथवा थंची जन एक असेल तसले घरबंदेनी पुरा पडल्यार समेत एक पटीक भयंकर काके तसली एक जाग ते दरोड एक ಹೊರಸ ಬರಸ असेल तसल जागोके वच्ची वाट म्हणारी तसल कडेन वचून घेवन थंय आमगेल स्वाम्यान थंय ताका समजावन घेवन शुकरूपार दरीची वेदव्यास पुत्तान थंय अनुमोदन केलें तसले एक जागो तसल ते एक काल्पिक क्षेत्र तसल ते एक कडेन आमकां बाल वेदव्यास रूपारी आराधन करचे भाग्य तांणी अनुग्रह करून दिला एवं द्वैपायनो यज्ञे सत्यवत्या पराशरात न्यस्तोद्वीपे सयत् बालः तस्मात् द्वैपायन स्मृतः तसल ते सत्यवतीले एक सन्निधानांतू ऐल तसलत बाल वेदव्यास देव तसल ते एक बालरूपी असेल तसल ते देवाक तांणी कूडले बारसोन घेवन यमुनांत असेल तसले द्वीप एक द्वीपा वचून घेवन तपस्स केलेले तशे तरेची द्वैपायनः म्हूण सांगून घेवन तांकां म्हणटा आमी अशें आसतना खंयचे खातीर देवान अवतार केल्ले अवतार करचे एक मूल उद्देश कसने म्हूण सांगणारी आचार्य मध्व आमकां अनुग्रह करतात तांणी एक ब्रह्मसूत्राचे भाष्य बरयतना तांणी म्हणटात द्वापरे सर्वत्र ज्ञान आकुलीभूते तन्निर्णयाय ब्रह्मरुद्रेंद्राद्भिरर्थितः भगवान नारायणः व्यासत्वेन अवततार म्हणटना गौतम मुनिले शापा मुखांतर जावन घेवन सर्व अज्ञान वाड्डून गेलेले कोणेची सत्कर्म करचे की दवकत असेल ज्ञान कोणाक नाव जावन गेल्ले त्या संदर्भाचेर कसने म्हूण सांगणारी ब्रह्मरुद्रेंद्रादिभिरर्थितः ब्रह्मदेव रुद्रदेव सर्व देवतेनी पर वचून घेवन अर्थितः तसले प्रार्थन केले की देवाला की ते प्रार्थन स्वीकार करून घेवन भगवान नारायणः तो नारायणोची व्यासत्वेन अवततार व्यासरूपारी अवतार घेतले म्हूण सांगून घेवन म्हणटात शरण्यं शरणं जग्मुः नारायणमनामयं तैर्विज्ञापित कार्यस्तु भगवान पुरुषोत्तमः अशें आसतना तांणी कसन कसन एक देवाल सन्निधान प्रार्थना दवरला प्रार्थना अनुग्रह करचेगोस्कर देवान व्यासरूपार अवतार घेतले अवतीर्णो महायोगी रूपारी अवतार घेतले की सत्यवत्यां पराशरात उत्सन्नान भगवान वेदान उज्जहार हरिस्वयं अशी जन्म घेवन घेवन ते देवान सर्व वेदनी पुरा आमकां विभाग करून दिल्ले म्हूण अशी सत्यवती भारी संतोषान घरा भायर सोन घेवन चमकले की एक देवूची तिगेले चरडा रूपार आयला तशें आसतना तसल ते कन्यावस्थेंत आसतना ती आवसू जाल्ले
तसल ते औषधी सत्यवती भारी संतोष घरा वचून घेऊन त्या दिवस दुखून घेऊन एक कोणे असे पुरो तिगलेची भूमंडला अंतू गंध स्वीकार करू का म्हणून सांगून संतोषार येऊ का म्हणून सांगेल म्हणकेची तसल एक सुगंध ती घेऊन असेल की योजना गंधे दावून घेऊन घरा चमकले घरा वचून घेऊन बापसूक नमस्कार केले नमस्कार करताना बापसूक आश्चर्य हिक्क बळेताना 5 दिवसाक कसन की बदलावण दिसतस ही कशी दिसतस म्हणून सांगणार ही गेले दुखून घेऊन सुगंध येतस कसनेची दुर्गंधना अशी करून कशी आहे म्हणून सांगून घेऊन आईल तेदना ती प्रत्येक विचार म्हणते गे सत्यवती म्हणते गे असे श्याम चमकल तेदना तई हांव नौका विहार करता आसली नौके चलोन घेऊन वत्ता आसली त्या संदर्भाचेर पराशरायन आईल तसली एक संदर्भ ತಂಗೆಲೆ ದಲ್ಸಲೆ एक संवाद कसने तशी दावन घेऊन कसने समागम विचार अशे बरो त्या वेळार कसन हांव एक वर निमगेले त्या वरा मुखांतर म्हाका मिगेले गंध दुर्गंध नाशदल्ले योजना गंध दाव तशी केल्ले म्हणून सांगून घेवन भारी संतोषारी म्हणतगे तशें आसतना थंय तिगेले म्हणतना ती म्हणतगे बिंगड कोणेच नाही पराशर म्हणारी शक्तीले म्हणून सांगेले एक महर्षी आसा शक्ती म्हणून तांगेले पूत दावन आस तसल ते पूर तांगेले कृपाशीर्वादनाची हें सर्व म्हाका अनुग्रह केल त्यांनी तसले पादापसारिणं धर्मं सतुविद्वान युगे युगे आयुष्शक्तींच मर्त्यानां युगावस्था मिमेक्ष च हीण संगील तसल विचारू बापसुके संतोष दत्ता तदनंतर वेदव्यास देव त्यांनी एक तपस करचे चमकलीची तपस्स करता असताना कसं म्हणून सांगली प्रति एक युग दलाल तेदना एक पाद धर्माचे उणी दत्त गेला की प्रत्येक युग सत्ययुग असेल म्हणके अनेक युगाना असल पूर्ण जाऊन घेऊन असेल त्यांना द्वापर युग येताना धर्म भारी उणदल्ला तसे असताना प्रति वर्ष एक प्रतियुग ಅಂತ म्हणताना प्रत्येक मनुष्याले आयुष्य क्षीण दत्त चमकले प्रत्येक युगांत तशीच आयुष्यच का म्हणना फुडली कालांतू हजारो वर्ष आयुष्याने आसिले तशीच त्या वेळार तांकां अस्थिगत प्राणाः अस्थिंत प्राणपर आसिले आता कशें म्हणारी असल पूर संदर्भाचेरी तांगेल पूर आयुष्यानी पर उणदल्ला शक्ती उणदल्ला एक जो व्यक्ती कसेल तसले शक्ती अस त्या तरीच उणदल्ला मर्त्यानां युगावस्थम कसनी एक मनुष्यांकानी पर असेल तसले युगाचे धर्मा मुखांतर दसल अवस्थस त्या पूर पळोवन घेवन ब्रह्मणो ब्राह्मणानांच तथानुग्रहकांक्षया विव्यास वेदान यस्मात् तस्मात् व्यास इति स्मृतः तस्य असताना ते युगधर्माक अनुगुण जावन घेवन ते एक रीतीरी ब्राह्मणांनी पराश्य पुरो अथवा सर्व रीतीर ते एक अनुग्रह मेळचे देवाला अनुग्रह मेळचे कारण जावका तसल पूर आकांक्षासून घेवन कसन करता म्हणून सांगल्यारी विव्यास वेदान सर्व ते समग्र अपौरुषेय दावन सल वेद विव्याद चांग रीतीरी 4 विभाग केले की तस्मात् व्यास इति स्मृतः तशी व्यास म्हणून सांगून घेवन देवाक वेदव्यास म्हणून सांगून घेवन नाम येयलें अशें आसतना वेदव्यास देवान वेद विभजन केले तशीच सुमंतू जैमिनी वैशंपायन पैल तांकां पूर ते वेदनी पुरा विभजन केले तसले तांकां पूर दिवन सोडले अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद तांकां क्रम दावन घेवन दिल्ले तदनंतर कसने आशिल्ल्यार समेत महाभारत म्हणून सांगून घेवन पंचमवेद म्हणून सांगून ते काण घेवन वैशंपायन लगी काण घेवन दिल्ले म्हणून असताना पूर एक तांणी तांगेल चेडुवांकांनी पुरा दिवन घेवन तसल ते एक 4 वेद दिलल तसले कोण महर्षी वरेण्य सदी तसल ते महर्षी वरेण्याक समेत वेदव्यास देवाक तांगेल पुत्ताल वट्टु पूज करतले एक स्थळ हरिद्वार आमगेल व्यासाश्रम तसल ते व्यासाश्रमांतू सप्तर्षींक दलरीच पळोवेत थंय सुत्तू दावन घेवन वेदव्यास देवाक अभिमुख दावन घेवन बसिल तसले ते पैलादी ऋषिवरेण्याक आमी पळोवेत तसल तांकां वेदव्यास देवाक तांणी नित्य निरंतर पूजन करचे देवाक नैवेद्य केले तसले तांणी स्वीकार करता तसली एक अद्भुत कल्पना आमगेल स्वाम्यांक येता विंगड कोणाकय आजतनाक येनी म्हणतना तशी एक वेदव्यास देवाक अद्भुत दावन घेवन एक आश्रम निर्माण केलेले म्हणरी आमगेले स्वाम्यान तेमे ते सप्तस्रोत असे म्हणत तसले एक क्षेत्रके तर सप्तर्षी आश्रम असेल तसले एक जागो तसल जागो आमगेल स्वाम्यांक देवानच अनुग्रह कोरनु थंय एक गंगाया पश्चिमे तीरे दिव्ये भव्ये च मंदिरे राराजते परम ब्रह्म व्यासरूपम सनातनम देवान आमकां स्तोत्र देवाला कतिरी आराधन करका म्हण आमगेल स्वाम्यान स्तोत्र कोरून दिल्ले तसल ते एक दिव्य भव्य मंदिरांतू गंगेले पश्चिम तीरांतू एक असेल तसली एक मंदिर व्यास मंदिर तसल ते एक व्यास मंदिरांतू विशेष दावन नमका वेदव्यास देवाला आराधन करचे एक अनुग्रह
आमगेल स्वामीनाचे अनुग्रह केले तशी तान्य समेत थंयची विराजमान जावन घेवन केदनाकय आमगेले समाजाक अनुग्रह करता आसाची तसल ते एक विशेष जावन गेले अनुग्रह मेळटसल जाग तसले मुखार म्हणटा वता ती मंदहास मधुरम सुमनोहरम चंद्रिका सहित पूर्णचंद्रभ तापहार सुखದಂಚ यन्मुखम तंभजे मुनिपराशरात्मजम देवाक एक रितीर देवाक वर्णन करता वता आमगेल स्वामी केवल आमगेल ते वेदव्यास देवाक पडेल मात्र नची तन्नी केल वर्णन आमकां मना भितर कळटा ते देवाले हास कशी मंदहास मधुरम मनोहरम मनाक भारी एक संतोष दिवतले चंद्रिका सहित पूर्णचंद्रवत केवल अशीच हासು ನೇಕೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಳರಿ ಏಕ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮಣ್ತಾ ಆಮಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಣ ಸಂಗುನು ತಾಪಹಾರಿ ಸುಖದಂಚ ಯನ್ಮುಖಂ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸರ್ವ ತಾಪ ದೂರ ಕರ್ತಗೆ ಇದೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಖದಂಚ ಯನ್ಮುಖಂ ಸುಖ ಅನುಗ್ರಹ ಕರ್ತಗೆ ತಂಭಜೆ ಮುನಿ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ತಸಲ್ತೆ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಾಂಕ ವಿಶೇಷದಾಂಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯಾ ಮುಣ ಸಂಗುನು ಮಣ್ತಾದಿ तसले ते एक देवले केदनाके पादकमल सेवकोरका म्हण सांगून घेवन सर्व देवदेवतेनी पर आसतदी तसल ते देवाक आमगेल स्वाम्यान एक प्रतिष्ठापन कोण दिवन घेवन आमकां अनुग्रह केला तसल ते एक देवान रचन केलें तसले महाभारत रिची चिंतन करतसले भाग्य देवान अनुग्रह कोण दिला तशें आसतना सर्व रितीरी मध्वांतर्गत वेदव्यास म्हण आमी वादिराज स्वाम्यान रचन केलें तसल रिची तंतु भितर आमी तंतु ऐकददी ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ म्हणताना त्यावेळेला कसं दत्ता म्हणारी शापिसलो ज्ञानलोप तन्नी शापदिल्ली मात्रणाची सर्व ज्ञानलोपदलके वागे अपार तत्व स्वरूप ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪೊರೆಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಪಾಪ ವಿರಹೆಳತಾದ ಯಮುನೆಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಪೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಗೌರವನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ म्हणताना तसलते शाप दिलाल त्यांना सर्व रीतीर ब्रह्मरुद्रा देवतेने पुरा अनुग्रह दौका म्हणून प्रार्थना केलाल त्यांना ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪೊರೆಯೆಂದು ಶ್ರೀಪತಿ म्हणरी ಪರಮಾತ್ಮ तसलते एक ಪರಮಾತ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನದವಲಲ್ त्यांना ಪಾಪ ವಿರಹಿಳತರಾದ ಯಮುನೆಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರೆ ಕಸನೇ ಏಕ ಪಾಪ ಲೇಪನಾಕೆ तसलते एक ಪಾಪ ವಿರಹಿತದ ಅನುಸರಿಸಲೆ ಯಮುನೆಲೆ ದ್ವೀಪ ಅಂತೂ ತೈ ಅಂಬಿಗರ ಪೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ಗೌರವಿದವನಲ್ಲಿ ಜಲಿಸಿದ ಅಂಬಿಗರ ಪೆಣ್ಣು ಮುಣಸಂಗರಿ ಸತ್ಯವತಿಲೆ ಏಕ ರೂಪಗೆ ಒಲಿದವನ ತಿಗಲ್ ರೂಪ ಬಳವನಿಗೆ ಅವನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಕೊಣಕ ಪರಾಶರ ಮುನಿಕ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವಾಕ ಕೆನ್ನಾಯಿ ಅಮ್ಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯಾ ಮುಣಸಂಗನು ತನ್ನೇ ಮಣತಾದಿ ತಸಲ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀಡು ಮುಣಸಂಗು ನಮ್ಮಿ ದೇವಲಗ್ಗೆ ಮಕ್ತಸಲೆ ತಶಿ ಅಂತೂ ಮುಖಾರ ಕರ್ತನ ಮುಖಾರಸ್ತನ ಸರ್ವ ವಿಚಾರಣೆ ಮಣ್ತಾದಿ ಹೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಮಣ್ತಾದಿ ತಥಾ ಭೀಷ್ಮ ಶಾಂತನಮಃ ಗಂಗಾಯಾಂ ಅಮಿತದ್ಯುತಿ ವಸುವೀಯಾತ್ ಸಮಭವತ್ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಯಶಾಹ ಅಸಲೆ ಅಮಸ್ತ ತೇಜಸ್ವಿದಾವನ್ ಸಿಲ್ಸಲೋ ಶಾಂತನುಲೆ ಪೂತದಾವನ್ ಸಿಲ್ಸಲೋ ಭೀಷ್ಮದಲ ರೀಚಿ ಅಟ್ಟಜೆ ವಸುಲೆ ಅಂಶದಕೊಂಗ್ಯೋನು ಗಂಗೆಲ ಗರ್ಭ ಅಂತೂ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಗೆ ಅಶಿ ಅಂದು ಮುಖಾರ ಮಣ್ತದಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಸರ್ವ ವೇದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತ ಸಿಲೆಕ್ಳೋ ಮಹರ್ಷ ಸಿಲ್ಕೆ ತಶೀಚಿ ಮಹಾ ಯಶಸ್ವಿ ದಾವನ್ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಪುರಾತನ ಮುನಿ ದಾವನ್ ಸಿಲ್ಸಲೆ ಎಕ್ಳೋ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷ ಸಿಲ್ಕೆ ತಗಲ್ ನಾಮ ಅಣಿಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನ್ ಸಂಗುಂಗ್ಯೋನ್ तो एक पडी कसने म्हणून सांगणारी एक पडी तगल बैरी एक अपराध येता कसने चौर्य करणे कसने करणे दलरीचे एक अपवाद येऊन घेऊन त्या वेळारी कसन करता म्हणून सांगणारी तो एक ऋषिवरेण्यान केलं तसले पापाक चुकीक अनुगुण जावन घेऊन शिक्षा दिवू का म्हणून सांगून घेऊन थंय ते रायकन करता म्हणून तांकां एक शुलावेर चडोवन सोडता म्हणारी मान सोडतात तशें आसतना हें पांचभौतिक शरीर तांणी सोडला सोडून घेऊन विंगड लोका चमकलीची ते जीवात्म चमकल तेन्ना विंगड लोक ಅಂತೂ थंय धर्मरायालागी निमगीत यमधर्मरायालागी हांव कसन चुकी केला म्हूण सांगून घेवन म्हाका शिक्षा दिलाले म्हूण म्हणाले तेन्ना धर्मराय म्हणत की तूं कसन एक चुकी केला उडगास कर म्हूण तशें आसतना तो म्हणत की हांव बाल्यावस्थांत आशिल्ल्या संदर्भाचेर एक पक्षी पिल्लाक हांव मारला पक्षी पिल्ला मारला ते एक पाप म्हाका केला म्हूण उडगास आसता तदनंतर हांव सर्व तपस्सांनी पुरा केला तपस्सांनी केला देखून घेऊन ते पापा दुखून मुक्त जाल्ला म्हूण लेखता म्हूण सांगिल्लें तेन्ना म्हणटा की तूं केलेलें आसल ते पाप लेप म्हूण सांगिल्लें आसल दूर जाल्लें ना ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಸಜಿತ್ ತುಗೆಲ್ ಬಿತ್ತೇರಿ तशें देखून घेवन तूं कसन ते एक हजारो पट्ट ते तपस्से केला तंतु देखून घेवन ते पाप दूर जाय न्ही म्हूण म्हणटा ती तेन्ना तो म्हणटा की गरीयान ब्राह्मण वदः सर्वभूत वदात यतः केन्नाय खंयचेच एक मनशाक मारूं नजके तंतू ब्राह्मणाक मारचे नजके
कजले का म्हणून ब्रह्म हत्या म्हणून सांगितलं चले अत्यंत होड महापापते तष्ट कोण घेऊन तूम एक खंचिक तीर्ते एक हाम केलं तसले पाप दूरदायने म्हणून सांगून मनदवन घेऊन खंचिक तीर्तू माका मारला की तष्ट कोण घेऊन तू मुखारी शूद्र योनी तेव तशी दावो म्हणून सांगून घेऊन त्या वेळारी ते धर्मराजा लग्गी तो सांगून सोडतकी म्हणताना तशी गत्ता म्हणून सांगणारी धर्मराजू शूद्र योनींतू त्या प्रभावान शापाच प्रभावान उत्पादन दत्तगे त्या कसं नाही म्हणून सांगणारी तागेल नामाची अत्यंत पापरहित दावनशील तसलो अत्यंत एक पांडवांकानी पुरा एक उपकार केलेलो महात्मा दावनशील तसलो विदूर तो शूद्र योनींतू जन्म येवचे कारण दत्तगे तशीची गवलगण ಮೂಲಕ दावन घेऊन संजयदल ರೀಚಿ ಶೂತಪುತ್ರ दावन घेऊन तो जन्म येतगे तन्नी एक वर्णामुखांतर विंगड वर्ण ಅಂತಶ್ಯ ಪೂರ ದಲರಿ ತನ್ನಿ ಕಶ್ಯ ಮುಳರಿ ಕಶ್ಯ ರಶಿವರೆಣ್ಯನಿ ಪುರ ಮಹಾಜ್ಞಾ ज्ञानी जावन असतदी धर्मात्म जावन असतदी तशीची तन्नी असिलीजकी तशी मुखार म्हणतदी सूर्याच्च कुंती कन्याया जज्ञे कर्णो महाबलः सहजं कवचं बिभ्रत कुंडलं ज्योतिताननः कर्णल जन्म कशदल्ले म्हणू संक्षेपर सांगता आणि पूर संक्षेपर सांगचे कशी म्हणणारी सूर्याच्च सूर्यदेवाल मुखांतर कन्ये जावन असेल कुंती तसल ते कुंती मुखांतर जावन घेऊन कर्णो महाबलः दल्लुके जज्ञे जन्म आयलके तशी सहजं कवचं बिभ्रत तान जन्म येत्तनाची कवच धारण जावन घेऊन आयलके तशीची कुंडलं ज्योतितानः कुंडल जलरीची कर्णकुंडल म्हणून सांगून कसं एक विख्यात जावन असं त्या कर्णकुंडल तो धारण कोण घेऊन आयलके अनादि निधनो देव सकर्ता जगतप्रभु अनादि निधनो देव केदना काही कशी म्हणाली देवाक अनादि म्हणून म्हणता आम्ही तक्का आदि म्हणून सांगून येईना अनंत म्हणून म्हणतदी अंत्य समेत ना तसल तो सर्व जगत्याचे कर्तृ कोण म्हणून सांगणं परमात्मूच तसल तो परमात्म कशी म्हणून सांगणारी धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संवर्धनार्थाय प्रतज्ञे अंधक वृष्णीषु अंधकानी वृष्णीकुला ಅಂತೂ तो परमात्म जन्म येतके खंची रूपार येता म्हणरी अस्त्रज्ञौ तो महावीर्यौ सर्वशास्त्र विशारदौ अस्त्रज्ञौ अस्त्रांतूचलरीची भारी पारंगत शस्त्रांदरीची पारंगत महावीर्यो महापराक्रमस सर्व शास्त्र विशारदौ ಎತ್ತನಾಜಿ सर्व शास्त्र विशारद ಅವನಸ್ತದಾನಿ ತನ್ನ ದೊಗ್ಜನ ಕೋಣ म्हणून सांगणारी बलराम आणि कृष्ण म्हणून अंधक कुलांतू बलराम येता वृष्णी वंशांतू कृष्ण येऊन घेऊन पावता तशी सत्यकात हृदिकाश्चैव सात्यकी कृतवर्मा सत्यका मुखांतर सात्यकील जन्म दत्ता तशीची हृदिकेल मुखांतर कृतवर्माले जन्म दत्ता म्हणून सांगून घेऊन मिळालस तशी भरद्वाजस्य च कर्णं द्रोण्यां शुक्रमवर्धत महर्षेरुग्रतस्त तपसात तस्मात् द्रोणो व्यजायत असताना एक पडी उग्रदावनशील तसले तपस्సు करता की भरद्वाज मुनी तशी त्यांनी तपस्సు केलेलं त्यांना ತಂಗೆಲ್ ते एक वीर्य द्रौणी म्हणून म्हणतात म्हणा पर्वतांत एक गुहे ताजे भितर पडतकी थंय ते वृद्धी दत्तकी ताजे मुखांतर जावन घेवन द्रोणींत ते वीर्य पळोवन घेवन ते चेरुडदल देखून घेवन द्रोणाचार्य द्रोण म्हणून सांगून घेवन त्यांनी उत्पन्न दत्तागे गोतमान मिथुनं जज्ञे शरस्तंबरचादतः अश्वत्थाम्नश्च जननी कृपश्चैव महाबलः अशें आसतना गौतम गोत्रियाचे शरद्वान म्हणून सांगून घेवन एक पडी अनेक शस्याचे राशी एक नैंचे बदिंतू एक दर्भ इत्यादी पुरा दत्ता ते कशी म्हणತಾರೆ अनेक एक नೈ उद्द आश्य पुरो जाल्यार एक जागेंतू अनेक दावनशील एक सस्य जाती पुरा उत्पन्न दत्ता तज्जी भितरी एक पडी शरद्वान म्हणून सांगून घेवन ते गौतम वंशीयाचे ತಂಗೆಲೆ वीर तंतु पडलके ತಂದುಕೊಂಡು घेवन एक कन्या कृपी म्हणून दत्तगे तशीची एकಳು पोतू कृपाचार्य म्हणून सांगून घेवन प्रसिद्ध दत्ता म्हणून सांगून म्हणलस अशी अनेक रितीरी ತಂಗೆಲೆ पुरा कोण कोण आणि पुरा उत्पन्न दत्तादी म्हणून एक संक्षेप जावन घेवन वर्णन करतात अशी 5 दिवसाक आम्ही परम पावन जावनशील तसले आमगेले एक संस्थान देव व्यास रघुपती नरसिंह देवालय सन्निधानांतू वेदव्यास देवालय एक जन्म खंची रितीर दलले म्हणून सांगून एक आम्ही चिंतन केलेलस म्हणतना देवालय सन्निधानांत प्रार्थना ते वेदव्यास देवालय अनुग्रहान लोकांत तसले सर्व अज्ञान देवान दूर कोरका लोकांत मुख्य जावन घेवन आमगेल समाजांदरीची कसनकी आमगेल भितरी एक कसन अज्ञानस्य बरो देवान दूर कोरका ज्ञान देवान अनुग्रह कोरका ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो म्हणून देवालय सन्निधानांतू आमगेल स्वाम्यान प्रार्थना दवरून आम्ही नित्य ते प्रार्थना करता शिकेला म्हणतना त्या देवाल सन्निधानांतू प्रार्थना केली मात्रान प्रपन्नान अस्मान सर्वानपि उद्धर
आम्ही कोण पूर ते देवाल सन्निधान शरणागत जावन वत्ताच की ते देवाल अनुग्रहान आमगेर गुरुवर्यांगेर आशिर्वादान सर्व ते अज्ञान दूर जावन घेवन ज्ञान मेळटा तशी देव अनुग्रह करो म्हणून देवाले प्रार्थना करताची 5 दिवस उरलेल्यान कसनेपणी लोपदोष जावन आसतरी देवान गुरुन क्षमापण अनुग्रह करका तशीची आणि मुखार तर दावत तसले अनेक कथा भागान ऐकूच आस ते चांगरी तरे ऐकूत तशी निर्विघ्नारे ऐकूत तशी निर्विघ्नार ते पारायण सेवा देवाल सन्निधानान तू अर्पण करत तशी देवान अनुग्रह करका म्हणून सांगून देवाले सन्निधानान प्रार्थना करताची 5 दिवसाचे कथा भाग हांगाची विश्राम करतस यस्सर्व गुण संपूर्ण सर्व दोष विवर्जित प्रियतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसरस्वभावः करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः। जन चिरंजीवी जावन आसता ते मन्वंतरांत आतां तुमी ऐकलाची अश्वत्थामाले जनन तशीच व्यासाले जन्म कशी जालो कृपाचार्याला आतां लास्टाक शर्माशांत सांगलें तशी जी 7 जनांतू 3 जण चिरंजीवी ते महाभारतांत येता आयचे दिवसाक 5 दिवस चंद रितीर आमकां मनन करता तशी महाभारताचे तात्पर्य निर्णयाचे प्रवचन केलेलें श्री प्रसाद शर्मा उडुपी हांकां चातुर्मास समिती आनी वेंकटरमण आळत मंडळी तर्फेन धन्यवाद दिता आतां भजन संध्या कार्यक्रम आयचे दिवसाक आमगेले सगळे GSB समाज एक व्हड भजन कलाकार जावन आशिल्ले श्री M पद्मनाभ पै मुंबई हांगेल भजन संध्या कार्यक्रम जाता हांकां वालकेश्वरा स्वाम्याल कॅम्प केन्ना आसता पळय तेन्ना पद्मनाभ पै मामतय भजनी आसता नित्य निरंतर स्वाम्याल कॅम्पाक येवन भजन करचें व्हड कलाकार जाल्यारी सामान्य एक संकीर्तनाकार स्वाम्याले देवाले हत्र भजन करचें मस्त पटी पळयलेलो आसा मस्त आमगेल्या समाजांतू भजनी निमतीच देव वलवलो महाभागवतान सांगता वेदव्यासो नाम संकीर्तनस्य बहुपापनाशनम आम्ही नाम संकीर्तन केलं आमगेले कसल पापाचो नाश जाता म्हणाल तें आमगेले संस्थाना देवान ते सगळे जो भागवताचे एक नोट तें तसले हे चातुर्मासांतू आमगेल्या समाजाक एक वेदिक निर्माण करून दिवं मलगडाले तांगेले कल प्रदर्शन करचे खातीर तांगेले सेवा करचे खातीर हे चातुर्मासांतू हे चातुर्मास समिती आनी वेंकटरमण देवस्थान आडलिताचे एक प्रयत्न केलेलो आयज दिवसाक तांकां आमी प्रितीन स्वागत करताच एक टायमार आमी एक 15 वर्स फुडें पळयत मंगळूराक खंयचे एक भजन संध्या कार्यक्रम आसल्यार शंकर शेणे माम परमनंट एक हार्मोनिस्ट सत्यविजय भट माम एक तबलिस्ट पांगाळ दिनेश माम एक तबलिस्ट रंगण मामू दिवंगत रंगण माम एक तालिस्ट तांकां पळोवची म्हळ्यार तें टायमार मस्त कलाकार निर्माण जायन आशिल्लें ताजे एक 10 वर्स फुडें पळयल्यार आमगेले राघवेंद्र नारायण म्हणल्या पक्वासाक हांगा मंगळूरांतू साऊथ कॅनरान पक्वास आर्टिस्ट नाशिल्ले एक मंगलदास गुलवाडी तदनंतर रागण्णा कोटेश्वर निरंजन मामा आज मस्त जन पक्वाजिस्ट तांकां प्रेरण घेवन ते शिकून आजी कलाकार जावन आयलाची आयज दिवसाक शंकर शेणे मामाक राघवेंद्र नारायण माल मामाक हांव प्रितीन स्वागत करता तेजी जे मंगळूरचो नवो जे उदयोन्मुख
तबलिस्ट अमृत नायक नित्य पुरा आमगेल्या यंगस्टर्स आर्टिस्टाक तबल जावन तो साथ दिता साजी एक व्हड भाग्य पद्मनाभ पै मामाला इतलो व्हड कार्यक्रम आतां एक अवकाश दिलोलो त्या तुलनात एक सना आर्टिस्टाक एक व्हड आर्टिस्टू तबला बस जाला तेगेलो अनुभव मुखार पक्वते म्हणल्यार व्हड आर्टिस्ट जाता म्हणल्यार ताजे ताळ एक चिरपरिचित मंगलोरच्यो जी देवदास नागरमठ मंजिरा म्हणटात ताळ ताका लास्ट सांज जाल्यार त्या ना जाल्यार भजन तितलें चंद जायना ताळ सुखाची हार्मोनी तबला ಒಟ್ಟು ताळ ना जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ मीठ उणी जाला म्हणकी तशी आजी नागरमठ फर्स्ट टायम आमगेला हे कार्यक्रमाक ताळे बसला ताका स्वागत करता एक 2-3 विषय सांगचे आशिल्ला पायच्या दिवसाक प्रदीप भट्ट आनी मेघना भट्ट मंजेश्वर तांगेल भजन संध्या ताजे फुडें संचे दिवसू महाभारत तात्पर्याचे प्रवचन श्री प्रसाद शर्मा उडपी तांगे तदनंतर 7 कालाक भजन संध्या प्रदीप भट्ट बेंगळूर आनी मेघना भट्ट मंजेश्वर हार्मोनिका नित्यानंद भट्ट तबलाक गुरुदास चुरिया आनी पकवासाक अतुल प्रभू पाणे मंगळूर ताळेक रामनाथ किणी तशी शेनवार आयतारा प्रवचन तशी चलता संजे आयतार आनी शेनवार कबड्डी अखिल भारत GSB कबड्डी हांगा स्पर्धावळी चलता आसा ताकाय तुमी कोणें इंट्रस्ट आसल्यार तुमगेली टीम दिवीत देवस्थाना रिसेप्शन कमिटींतू तशी सोमारा एक हे चातुर्मासां तू एक गोल्डन डे म्हणटाच आमगेले परमपूज्य काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगेले 40चे जन्म नक्षत्रा दिवस सकाळ हवनादी जावन विशेष देवाक महापूजा अभिषेकू तशी जी संजे सभा कार्यक्रम आसा तंत भाग घेतलेल्या सर्व भजक वर्गाक तिरुपती वेंकटरमणाला लड्डू प्रसाद दिताची एक तशी जी संजे सभा कार्यक्रम आसा गुरुवंदन आसा स्वाम्यांगेलें आशीर्वचन आसा तसले एक पर्व कालार सर्व जाण भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जावका म्हणून विनंती करता आसा तशीच 25 तारीख एक माळा अमास ते दिवसू मंगळूरा चातुर्मासांतू बालभोजना कार्यक्रम घडोवन घेतला 3 वर्सतुलान 9 वर्सां भितर असेल चेडवाक नांव आशिल्लें त्यांनी चेडूं आशिल्लें त्यांनी वावसोपचू अज्जो अज्जी कोणूय जाता त्यांनी त्या चेडवाक नांव दिवन तांचो भाग घेवन सोम्याल दिव्य आसतरी प्रसाद घेवन तसले एक भाग्य त्या चेडवाक तांकां लावसून दिवका म्हणून म्हणटा मिगेले 2 उत्तर अभिषेटा नमस्कार गुरुकृपेण जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा
जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु, व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु, दोषरहित श्री हरी 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 हरी. दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु, दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु, हरिदास जाऊनु, हरिदास जाऊनु. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले गुरुले गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुले निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा. गजाननाचा रूपमध्ये, गजाननाचा रूपमध्ये, ओंकाराची स्थिती संत हे ज्ञानेश्वर सांगती.
गजाननाचा रूपामध्ये ओंकाराची स्थिती संत हे ज्ञानेश्वर सांगती. तर्कशास्त्र हा परशुजाता, तर्कशास्त्र हा परशुजाता. तर्कशास्त्र हा परशुजाता, तर्कशास्त्र हा परशुजाता. तर्कशास्त्र हा परशुजाता. नीती भेद तू अंकुश करिताय, नीती भेद तू अंकुश करिताय. वेदांताचा मोदक हाती, वेदांताचा मोदक हाती. असे ब्रह्ममूर्ती संत हे ज्ञानेश्वर सांगते, संत हे ज्ञानेश्वर सांगते. शरणयुगलते अकार रूपी, शरणयुगलते अकार रूपी, शरणयुगलते, शरणयुगलते अकार रूपी. उदर विशाल ही उकार रूपी. महामंडले महामंडले मकार विलसित, महामंडले मकार विलसित. असे प्रणवमूर्ती संत हे ज्ञानेश्वर सांगते, संत हे ज्ञानेश्वर सांगते. गजाननाचा रूपामध्ये, गजाननाचा रूपामध्ये ओंकाराची स्थिती संत हे ज्ञानेश्वर सांगते, संत हे ज्ञानेश्वर सांगते, संत हे ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर सांगते. वारकरी संप्रदाय प्रकार महाराष्ट्राचे एक संप्रदाय वारकरी, त्या संप्रदाय प्रकार गजर ध्यान रूपक म्हणून एक तंतुल आहे आम्ही फॉलो करता आयल्या. एक तुमगेले तर गजर प्रस्तुत करता. जय जय रामकृष्ण हरी. हें राग बागेश्री वेली मी गेलें कंपोजिशन कोणाला कॉपी केली 25 वर्स फूड केलेली
प्रस्तुत करें। क्या बात है। क्या बात है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। सावणे राम कृष्ण हरि, सावणे राम कृष्ण हरि, सावणे राम कृष्ण हरि,
हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण देवाची द्वारी उभा क्षणभरी तिने मुक्तीचारी साधिये तिने मुक्तीचारी साधियेल्या देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी तिने मुक्तीचारी साधियेल्या तिने मुक्तीचारी साधियेल्या देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी क्या बात है हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा हरी
क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी. असोनी संसारी दिव्य वेदू करी असोनी संसारी 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 असोनी संसारी जिव्हे वेदू करी वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा देवाची द्वारे उभा क्षणभरी देवाची द्वारे उभा क्षणभरी. ज्ञानदेव म्हणे व्यासांची खुणे ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव ज्ञानदेवा ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव म्हणे व्यासांची खुणे धर सा साध पद पग गरी गरे गरे सा सारे गरे 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 सा गरे गरे सा सारे ग पद साध 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 पग रे सा सारे गरे ग पग पद साध पग रे सा सारे रे ग प पद दसा सारे रे ग प पद दसा सारे रे ग प पद दसा. ज्ञानदेव म्हणे व्यासांची खुणे ज्ञानदेव म्हणे व्यासांची खुणे द्वारकेच राणे पांडवा घरी पांडवा घरी रे देवाची द्वारे उभा क्षणभरी देवाची
प्रेमाची द्वारी उभा क्षणभरी उभा क्षणभरी उभा क्षणभरी हांवें चर्तावत संगीता देव म्हणटा आमी गॉड ऑफ म्युजीक पंडीत भीमचंद जोशी आमकां संगीता देवूत आमगे समाजांत पंडीत भीमचंद जोशी नांव गोतना खंयचेय चेडूं समेत ना हांव खंयय प्रोग्रामाक म्हज्या कार्यक्रमांत चर्ते हांगेले पंडीत भीमचंद जोशीले सांगचें तांतूय आमगेले पंडितजीन भारी एक प्रख्यात करून दवरलेले सावळे सुंदर मिगेल मस्त जन हांगा येतायशे आसा ते त्यांनी म्हळ्यार भीमा एक सावळे सुंदर रूप मनोहर म्हणे त्या देवाल गुणगान करचें विठ्ठलाक मुर्ती पळोवन तुकारामान चंद साहित्य प्रयत्न करता मिगेल तरीके साध्य जाता क्या बात रे सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदये माझे सावळे
ऐसे ही दयाळा तुका म्हणे तुझ ऐसे ही दयाळा तुका म्हणे तुझ ऐसे ही दयाळा हा da 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 mama magaza ni za da ni da 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 mama magaza saga ma da ga ma ga da saga ma da ni da mama gaza ni saga ma da ni sa ni da ma sa ni da ma ga ma re sa ni da ma ga ma re saga ma da ga ma ga sa saga ma da ga ma ga sa saga ma da ni da ma ma ga sa ni saga ma da ni da sa ni da ma ga ma ga sa saga ga ma da da ni sa saga ga ma da da ni sa saga ga ma da da ni sa da ni sa da ni sa tu ka म्हणे तुझ ऐसे ही दयाळा तुका म्हणे तुझ ऐसे ही दयाळा दुंडित सकळ नाही आवा सावळी सुंदर रूप मनोहर सावळी रूप मनोहर सावळी सुंदर रूप मनोहर सावळी सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदये माझे सावळी सुंदर रूप मनोहर सावळी सुंदर रूप मनोहर सावळी सुंदर सावळी सुंदर सावळी अनेक मराठी अभंग पंडित अजित कुमार खडगणे यांनी सांगितलं. भारीचंद राग वाचस्पती हे कर्नाटिक बेज राग भारीचंद राग हांव चडावत मिगेल कार्यक्रमांत हे हांवें सांगता हा जी फरमायश हे कडच्यान आयला मिगेल लेफ्टा शंकर शेणे मामा आमगेलो ग्रेड
वेदासी कानडा श्रुति से कानडा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा पंढरी विठ्ठल बरवा पंढरी वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा विठ्ठल उघडा विठ्ठल उघडा पंढरी वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा नाम बरवे रूप बरवे नाम बरवे रूप बरवे नाम बरवे नाम बरवे रूप बरवे नाम बरवे रूप बरवे दर्शन बरवे कालडिया ते दर्शन बरवे कालडिया ते वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा वेदासी कानडा श्रुतिसी कानडा
बरवे त्याहुनी बरावे प्रेम तुझे त्याहुनी बरावे प्रेम तुझे वेदासी कानडा श्रुतीसी कानडा वेदासी कानडा श्रुतीसी कानडा विठ्ठल उघडा विठ्ठल उघडा विठ्ठल उघडा विठ्ठल उघडा विठ्ठल उघडा पंढरी देवाची तुझीसी कानडा वेदाची कानडा तुझीसी कानडा वेदाची कानडा वेदाची कानडा वेदाची कानडा श्रुतीसी अनेक प्रचलित अभंग पंडित भीमचंद जोशी पंढरी निवासा पंढरी निवासा सखा पंढरी निवासा पंढरी निवासा सखा पांडुरंग 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 करी अंग संगा करी अंग संगा करी अंग संगा
कैवरिया होसी नारायण 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 भक्त कैवरिया भक्त कैवरिया भक्त कैवरिया होसी नारायण बोलता वचन बोलता वचन बोलता वचन कायलाज कायलाज बोलता वचन कायलाज कायलाज पंढरी निवासात का पांडुरंग पंढरी निवासात का पांडुरंग मागे बहुतांचे पेडियर ऋण मागे बहुतांचे पेडियर ऋण मागे बहुतांचे मागे बहुतांचे मागे बहुतांचे पेडियर ऋण मागे बहुतांचे पेडियर ऋण आम्हासाठी कोण आम्हासाठी कोण आम्हासाठी कोण आम्हासाठी कोण आली दाडा आली दाडा आम्हासाठी कोण आली दाडा आली दाड पंढरी निवासात का पांडुरंग पंढरी निवासात का पांडुरंग वारंवार तुझलाल वारंवार तुझलाल वारंवार तुझलाल वारंवार तुझलाल नाही देवा वारंवार तुझलाल वारंवार तुझलाल वारंवार तुझलाल नाही देवा नाही देवा
स्लो ट्रॅक आता तुमचे फास्ट ट्रॅकवर म्हणून अजित कडकडेनं सांगितले एक अभंग राग अभोगी वैर असं प्रस्तुत करतात. ऐका. विठ्ठल 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 ये गे विठ्ठले विठ्ठले ये गे विठ्ठले विठ्ठले ये गे विठ्ठले
सुखमण धाव धाव धावी कृष्ण माई सुखमण धाव धावी कृष्ण माई सुखमण धाव धावी कृष्ण माई वाही दे मज विठ्ठले हो वाही दे मज विठ्ठले हो वाही दे मज विठ्ठले ये 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 विठ्ठले विठ्ठले ये विठ्ठले ये विठ्ठले सुंदर 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 गणनिळे विश्वजीवन कणे विठ्ठले 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 फरमाइश येयले एक श्रीनिकेतन हेगे नमगे पंडित भीमचंद जोशीले भारी एक सुप्रसिद्ध कन्नड जगन्नाथ दासाल बरयलेले साहित्य क्या बात श्री 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 श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना ज्ञानगम्य करुणानिधि निन्नडि गानमिಸುವ ಪರದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶ್ರೀ
ತನು ಮಾನವ ಕಳೆಯೋ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ. ಶ್ರೀಕರಾಶ್ರಿತಾ ಪದಾಬ್ಜ ಪರಾಕು ಅಚ್ಯುತ. ಶ್ರೀಕರಾಶ್ರಿತಾ ಪದಾಬ್ಜ ಪರಾಕು ಅಚ್ಯುತ. ಶ್ರೀಕರಾಶ್ರಿತಾ ದ ಪಮ ಪದ ಪಮ ಗರ ಸರ ಪ ಪ ಪ ಪಮ ಪ ಪ ಪಮ ಧ ಪ ನಮ ಧ ಧ ನಮ ಪ ಪ ಪಮ ಪ ಪಮ ಪ ಪಮ ಧ ಪಮ ಪ ಪಮ ಧ ಧಮ ಪ ಪಮ ಧ ಧಮ ಪ ಪದ ಸಾ ಧ ನಿಮ ಪದ ಸಾ ಧ ಸರ ಮ ಪದ ಸಾ ಧ ಸಾರ ಪಮ ಗರ ಸರ ಮ ಪದ ಸರ ಧರೆ ಸ ಪದ ಪ ಸರ ಸ ಧರೆ ಸ ಪದ ಪ ಸರೆ ಸರೆ ಧರೆ ಸ ಪದ ಪ ಸರೆ ಸ. ಶ್ರೀಕರಾಶ್ರಿತಾ ಪದಾಬ್ಜ ಪರಾಕು ಅಚ್ಯುತ. ಶ್ರೀಕರಾಶ್ರಿತಾ ಪದಾಬ್ಜ ಪರಾಕು ಅಚ್ಯುತ. ಶೋಕ ವಿನಾಶ ವಿಶೋಕ ಜನರ ವ್ಯಾಕುಲ ಕಳೆಯ ಕೃಪಾಕರ ಒಲಿದು ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಆಲಯ ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ. ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಆಲಯ ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ. ಪನ್ನಗಾಚಲ ಪನ್ನಗಾಚಲ ನಿವಾಸ ಪ್ರಪನ್ನ ವಸಲ. ಪನ್ನಗಾಚಲ ಪನ್ನಗಾಚಲ ನಿವಾಸ ಪ್ರಪನ್ನ ವಸಲ. ಪನ್ನಗಾಚಲ ನಿವಾಸ ಪ್ರಪನ್ನ ಪ್ರಪನ್ನ ವಸಲ. ಪನ್ನಗಾಚಲ ನಿವಾಸ ಪ್ರಪನ್ನ ವಸಲ. ಪನ್ನಗಾಚಲ ನಿವಾಸ ಪ್ರಪನ್ನ ವಸಲ. ಪನ್ನಗಾಚಲ ಪನ್ನಗಾಚಲ ನಿವಾಸ ಪ್ರಪನ್ನ ವಸಲ. ವಸಲ ಪನ್ನಗಾಚಲ ನಿವಾಸ ಪ್ರಪನ್ನ ವಸಲ. ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಕೇಳೋ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಧನ್ಯನ ಮಾಡೋ ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣ. ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ. ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಿನ್ನಡಿಗಾನ ಮಿದುವ ಪೊನೆ ದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ. ಶ್ರೀನಿಕೇತನ
एक हिंदी भजन प्रस्तुत करता. हे आल्बम राम श्याम गुणगान म्हणून येईल. दोन्ही भारतरत्न पंडित भीमचंद जोशी यांनी लता दीदी लता मंगेशकर खळे काकान म्हळ्यार आमगेले श्रीनिवास खळे म्युझिक डायरेक्टर तांगेले आल्बम भारी चंद तंतुले एक आल्बम तुले हांव प्रस्तुत करता. राग अहिर भैरव वैरस राम का गुणगान करिये. क्या बात है. राम का गुणगान करिए. 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 राम प्रभु की भद्रता का. राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए. ध्यान धरिए. राम का गुणगान करिए. राम का गुणगान करिए. राम का राम के गुण गुण चिरंतन. राम के गुण गुण चिरंतन. राम सुमिरन रतन धन. राम गुण सुमिरन रतन धन. राम के गुण गुण चिरंतन.
मनुजता को कर विभूषिता मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का। क्या बात है राम का गुणगान करिए राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप सुखकर सुजन रंजन भूप सुखकर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु के सभ्यता का राम प्रभु के भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का श्री राम का गुणगान करिए। एक अल्बम आहे चक्री भजन महाराष्ट्राचे नामवंत कलाकाराने 16 भजन आशिल्ले तांतू आळंदीचे आयकलाय कलाकार उत्कृष्ट कलाकार कल्याणजी गायकवाड आणि शंकरराव वैकर आणि मस्त 4 जण सांगिल्ले ಒಟ್ಟು हे चक्री भजनाचे एक अल्बम ते एक मधुकम सरागारी ऐसी विठाई ये माऊली हांव प्रयत्न करता।
माऊली अनाथा भक्तांची सावणी अनाथा भक्तांची सावणी ऐसी मिठाय ये माऊली ऐसी मिठाय ये माऊली ऐसी मिठाय ये माऊली उभी राहे निरंतर उभी राहे निरंतर ठेवूनिया कटिकर ठेवूनिया कटिकर उभी राहे निरंतर उभी राहे निरंतर उभी राहे निरंतर हा 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 उभी राहे निरंतर हा उभी राहे निरंतर उभी राहे निरंतर उभी राहे निरंतर ठेवूनिया कटिकर ठेवूनिया कटिकर ऐसी मिठाय ये माऊली ऐसी मिठाय माऊली क्या बात है ठेवूनी प्रेमाचे वातुके ठेवूनी 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 प्रेमाचे बातुके ठेवूनी प्रेमाचे बातुके ठेवूनी क्या बात है ठेवूनी 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 ठेवूनी
महिमा हिचा निळा म्हणे महिमा हिचा निळा म्हणे महिमा हिचा निळा म्हणे महिमा हिचा दुंडीत वर्णित विधवाचा ऐसी मिठाय माऊली ऐसी मिठाय माऊली ऐसी मिठाय माऊली अनाथा भक्तांची चावणी अनाथा भक्तांची चावणी ऐसी मिठाय ही माऊली ऐसी मिठाय ही माऊली ऐसी मिठाय ही माऊली हे माऊली हे माऊली एक संख्या चक्री भजन अल्बम अनेक फरमाइश सांगता हे फास्ट ताजे अगेन्स्ट ऐसी मिठाई आणि ताई काय जननिये जीव लगे जननिये जीव लगे ये पांडुरंगे जननिये जीव लगे जननिये जीव लगे
भेटीचे एक वेळा एक वेळा एक वेळा जननी जीव लगे येई वो पांडुरंगे जननी त्राहे त्राहे कृपा दृष्टी पाहे त्राहे 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 कृपा दृष्टी पाहे ये मुनिराय हृदया माझे ये मुनिराय ये मुनिराय ये मुनिराय ये मुनिराय ये मुनिराय हृदया माझे जननीये जीव लगे येई ओ पांडुरंगे जननीये वासनेचा संगे चिणले माझे मन 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 वासनेचा संगे चिणले 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 वासनेचा संगे चिणले माझे मन विषयाचे आघात पडती बारी विषयाचे आघात पडती बारी जननीये जीव लगे येई वो पांडुरंगे जननीये जीव लगे येई वो पांडुरंगे नामा म्हणे आई धावे बनलाई नामा म्हणे आई घावे बनलाई
शिणलो भेटी देगे शिणलो भेटी देगे एक वेळा जननी जीव लगे येई ओ पांडुरंगे जननी जीव लगे येई ओ पांडुरंगे 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 अरे ओ ಪುರಂದಾಸನ ಏಕ ಭಜನೆ ಸಂಗಲ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ಒಲೆವ तशीची समर्थ रामदासान मराठीत एक अभंग बरेला असा नसे वैकुंठीची ठाई नसे योगियांची हृदयी माझी भक्त गाती जेते नारदामी उभा ते म्हणारे आ वैकुंठाना नारद निमगिता ते महाविष्णू लागी तू काही असतेवा म्हणून त्यांना नारद सांगता आ वैकुंठात येना योग्याल हृदयांत येना मिगेल भक्त काही नामसंकीर्तन करतात ते यावा रब्बून असता आईचे दिवस हा का बंबईच्या आमगेल समाजात होड एक संकीर्तनाकार म्हणे तर भजन म्हणूची एक ओढ आर्टिस्ट ज्याला ज्याला पद्मा पैमा हा मस्त वर्ष फूड आहे त्या वालकेश्वरान तू सप्ताह गेला टाइम राव गेल भजन ऐकला संकीर्तन कोण संकीर्तनाकार कलाकार जाता कलाकार कन्नाय संकीर्तनाकार जायना पुरंदरदासू कर्नाटक संगीत पितामह जाता भजन म्हणू तसे लेका आमगेले समाजाचे भजनेचे पद्ममामा प्रितीनं आमगेले चातुर्मासाक सोम्याल दिव्य उपस्थिती हे देवळांत असेल त्यांनी प्रितीनं स्तब्ध केला सगळ्याची हे रंगमंदिरा बसेल जनाक तांकां आमगेल्या चातुर्मास समितीनं गौरव दिवचें आमगेलें कर्तव्य आमगेल मध्ये दिवंगत श्री बस्ती वामन शेणे मामाल पोतू श्री माधव शेणे मामान बंटवाळांनी येऊ का म्हणून विनंती करतास म्हणतो आमगेला अनडिवायडेड साऊथ कॅनरा म्हणता फूड तुला हार्मोनिस्ट मस्त चेडू आका त्यांनी तयार केला भजनेचे हार्मोनिस्ट जावन आमगेले हेमंत भागवत येता शिष्य शंकर शेणेमाम तांकां गौरव दिवका म्हणून विनंती करता रागण्णासाठी आम्ही केन्ना राघवेंद्र मल्ल्या म्हणून गेलचे मिगेल दुवेन पोस्ट घालता राघवेंद्र नारायण मल्ल्या म्हणून घालय म्हणा ताणी पटेलच तशी फर्स्ट टाइम मिगेल अन्नाल हांव एक घाल्लें म्हळ्यार ताका एक संतोष तशी ताका प्रितीनं गौरव दिवका म्हणून हांव माधव मला निमगून घेता तशीच आमगेले युवक अमृत नायक भजनेचो ताका जे व्हड आर्टिस्टाक एक अवकाश दिलेलो आसा ताकाय गौरव करका ताळेन तू देवराय किणी तसलो व्हड आर्टिस्ट आका मंजिरांत बसेल तसलो देवदास नागर मठाके गौरव देव कोण विनंती करता हे हंतमंतार येईल आसा दोन तिनी सूचन दिवचें आसा धन्यवाद माधव माम पाय संजय अशीची तुलान सवासात महाभारत प्रवचन संजय मंजेश्वरचे दोन्ही युवा कलाकारांक अवकाश दिला आमगेले एक चातुर्मासाक निर्णय
आमगेल्या समाजाक वेदीक मेळल ना. आमगेले देवस्थानच आमकां एक व्हड वेदिका. सांस्कृतीक संगीत जेवो नाजाल्यार सामाजीक जेवो आर्थीक जेवो आमकां देवस्थानच केंद्र. तशें युवक कलाकारांक भजनेक अवकाश दिवंक म्हूण आमगेल्या चातुर्मास समित्यांनी देवस्थान आडಳಿತ वर्ग हे चातुर्मासा टायमार एक निर्णय घेतिल्लो आसा. तशें पांच दिवसाक 7 कालರಿಂದ सवाय 7 9 ताय प्रदीप भट मंजेश्वरचो, मेघना भट तिवे मंजेश्वरची तांगेल्या 1.5 घंटा भजन संदेश. 7 जावन नित्यानंद भट्ट, गुरुदास चुर्या, रमनाथ किंताळेक आनी पक्वास अतुल प्रभू पाणे मंगळूर. तशीच शेनवार आयतारा हांगा GSB ऑल इंडिया कबड्डी पंद्यावळ जेवचे आसा. कोणा नांव दिवं टीम ताणें नांव दिवीत. तशी सोमारा एक व्हड पर्व कालो. आमगेले प्रितीचे परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले 40 जन्म नक्षत्र. शिष्यवर्गांक केन्नाय एक गुरुवर्याला दीक्षा महोत्सव आणि जन्म नक्षत्र म्हणून एक व्हड दिवस. त्या दिवस शिष्यवर्ग गुरुक नमन करताच. आमकां धर्मारी व्हरतसले गुरु तांणी, आमकां देव दाखयतसले स्वामी तांणी. तांगेले जन्म नक्षत्राक दिवस हांगा विशेष जावन असेल हवनादी पुराय चलता. विशेष पूजा वेदव्य आसा आनी वेंकटरमणाक. तशीच संजय सभा कार्यक्रम आसा, गुरुवंदन आसा, तशी स्वाम्याल आशिर्वचन आसा. आनी तो भाग घेतिल्ले सर्व शिष्यवर्गांक महाजनाक सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानाला कार्य तिरुपतीचे लड्डू प्रसाद रुपार दिताची. सर्व जनांना तूं भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जावका म्हणून विनंती करतास. तशीच 25 तारीख माळाचे अंतिम दिवस, माळा मास. ते दिवस बालभोजना कार्यक्रम दवरून घेतला. 9 वर्स भितरचे 3 वर्स म्हळ्यार सांज चेडूतून आज आहे 9 वर्स केन्ना जाला ते चेडूवान तांगेले आपसून हांगा कावंटरान तूं तांगेलें नांव रिजिस्टर करका. कसाला म्हळ्यार रिजिस्टर कितली चेडूं वयता तांकां वेवस्था. तांकां स्वाम्याल दिव्य आसतना तांकां प्रसाद रुपारी अनुग्रह करताची. त्या दिवस तें एक व्हड एक भाग्य चेडूवाक ते आपसून एंट्री करून दिवका म्हणून विनंती करता. आयचे अंतिम अंतारी एक भैरवी म्हणूक म्हणका म्हणून विनंती करता. म्हगेले 2 उत्तर अपेक्षिता. नमस्कार. अंग वेदिके बसले मिगेले संगडी आज कार्यक्रमाक साथ संगत केलेले प्रख्यात पुरायजन आमकां नांव आनी वापर सांगप म्हणना. अर्ध आमगेले यशस्सू साथी कलाकारा वयर आसूचे आनी अर्ध यशस्सू साऊंड सिस्टम वयर आसूं. आमगेले कसं ना आम्ही अशी बशे अपने आप जाता 100% जातके म्हळ्यार 50% साऊंड सिस्टम वता 50% साथ सांगत आशिल्ल्यांक म्हणून ते सुरभी साऊंड सिस्टम भारी चंद म्हाका भारी खुशी जाली हाजी. काल आमी कुमटा गेले थंय साऊंड सिस्टम लायक आशिल्लें. एक क्लॅप जावं कधीची सुरभी साऊंड सिस्टम. आनी आमगेले मगाज रागण शंकर शेणे, यंग अमृत नायक, he is learning now of course. म्हळ्यार it will take some more time but हांव सांगला फ्री वाजे कांय प्रॉब्लेम ना. मलगड थंय बशिल्लो आसा ताका पळोवन वाजी म्हळ्यार. आनी देवदास नागरमठ ताळ्याक एकदम फेमस आसा हांगाचो. मँगलोरांत आनी साऊथ केनरांत सादारण म्हणटाक हाका ताळ इश्ट म्हणटा कडेन न्हय रे. ताजे पयशे फुडें कार्यक्रमात सांगता भैरवी सांगचे पयशे फुडें चातुर्मास समितीचे हांगाचे आनी यूथ ऑफ GSB चॅनल तांणी लाईव्ह दाखयला. अक्रॉस द ग्लोबल
म्हळ्यार घरा कडेन बसून फक्त जेन्ना इवन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया थंय दाखून पळयत आसत ते पुरात कारण ताका यूथ ऑफ GSP तांणी तांचे आमी धन्यवाद दिवं का कितले म्हळ्यार भारी चंद कवरेज आहे तांगेले आनी तुमीनातले आमी ना तुमीतले जेन्ना आयलें ते श्रोता म्हळ्यार कसने गलाट करना कसने उल्ल्यान गेले तुमी आयकलें पळय तें सकडा बजी शेड आमकां तशें जेवन कार्यक्रम आपणे आप चेंज जाता काय म्हळ्यार ते खाली आयकताले श्रवण करताले की तांकां काय भाग्य आमकांय भाग्य सांगता म्हणून सांगून त्या व्यंकट म्हणाले आनी आमगेले गुरुवारी आले साश्टांग प्रणाम करून तांकां 5 दिसाक हांवें चातुर्मासाचें एक कार्यक्रम म्हाका दिल्लेले एक व्हडले धन्यवाद कमिटीच्यांक समितीच्यांक गुरू मामू जगन्नाथ कामत मामू आमगेलो किरीश नागेश प्रभू गिरीनागा काय असतो भारी इनिशिएटिव्ह घेवन करता आसतली भारी चंद कार्यक्रम जाता आसा तिथे आनी काही चंद जाताले परा मुखारचे दिसात म्हणून एक आश्वासन करता देवाला मागता भैरवी सांगता तुम्ही पंडित भीमसेन जोशीला आयकलें ते अजित कडकडेल्या सांगल्या अभिषेकी भुवाला सांगा न्ही हांवें आनी एक व्हड कलाकार जितेंद्र अभिषेकी भुवा आनी तागेले शैली विंगड तुमकां गोत्त अशें मस्त जेन्ना गोत्त आशिल्ल्यांक म्युजिकल ताजे गंधगाळे आशिल्ल्यांक सादारण म्हणटा कळटा की कोणा शैली कशी आसा म्हणून हांव पुरा जनाले एक थोडेपणी शिकून आयकून शिकून प्रयत्न करता आज एक भैरवी कैवल्याचा छांदण्याला भुकेला चकोर हांव प्रयत्न करता पळय कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर भुकेला चकोर भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर चंद्रवाहो पांडुरंगा चंद्रवाहो पांडुरंग मन करा थोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर क्या बात है
बालवयी खेळी रमलो तारुण्य नाचले बालवयी खेळी रमलो तारुण्य नाचले वृद्धपणे देवा आता वृद्धपणे देवा आता वृद्धपणे देवा आता वृद्धपणे देवा आता दिसे पैल तीर चंद्रबाहु पांडुरंगा चंद्रबाहु पांडुरंगा मन करा थोर कैवल्याचा सांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा सांदण्याला भुकेला चकोर जन्म मरण नको आता जन्म मरण नको आता जन्म मरण नको आता जन्म मरण नको आता नको एर झार नको एर झार जन्म मरण नको आता जन्म मरण नको आता जन्म मरण नको आता जन्म मरण नको आता नको येर दार नको अही काचा नाथा नको अही काचा नाथा नको अही काचा नाथा व्यर्थ बडीवार पैल तीर चंद्रबाहु पांडुरंगा चंद्रबाहु पांडुरंगा मन करा थोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर पांडुरंग 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 मन करा थोरा कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर चंद्रबाहु पांडुरंगा चंद्रबाहु पांडुरंगा मन करा थोर 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 कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला चकोर रे भुकेला चकोर रे भुकेला चकोर